you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 सगळी दोळे बंद करूया. स्वर्गींच्या बापा तुका आमी दिनवासता आनी तुका आमी आर्गां दिता ह्याच्या दिसा पासत हो आयचो वेळ तुवें आमकां फावो केलाय आनी आमकां जण एकल्याक तुज्या बेसावांनी तुवें आमकां बोल्ल्या म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता. वो सोयीक तुवें आमकां फावो केला ह्या सुवातीचेर एकठांय जावन तुज्या उतराची पोरगोटणी करूंक आनी तुजें उतर आमी स्विकारून आमच्या जिवितांत तें आपणावन तुजी महिमा आमी पळोवपाक तुवें आमकां तयार केल्या आनी तूं आमकां तयार करीत आसाय म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी तुका आमी आर्गां दिता. वायचो दीस तुवें आमकां फावो केलाय म्हूण तुका आमी आर्गां दिता. उल्हासनात दिनवासता बापा. तशेंच आमी आर्गां दिता जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक ताचो एकलोच मोगाचो पूत ताणें आमचे पासत आमकां वोंपून दिलो. इतलो बापान आमचो मोग केलो. ह्या मोगाची आमी खरी वळख तुज्या उतरांतल्यान पुरी करून घे सारकी आमकां तूं तयार कर बापा. जे भाशेन आयची ही शिकवण आमी सुरू करची आसा. आमी उलो मारता पवित्र आत्म्यांक ताज्या हाजीरपणाक आमचे सवें आमकां ह्या उतराची समजणी दिवंक आनी सारकें खोलायेक ह्या उतराचे खोलायेक डीप आमकां आनीक आनी आनीक ह्या उतरान रिगोंक ताजो सांगात आमकां तुवें फावो केलाय म्हूण तुका आमी दिनवासता बापा. पळयत आत्म्या तुका आमी उलो मारता ह्या वेळार आनी आमी स्वत मानता तूं हांगा हाजीर आसाय म्हूण आनी तूंच आमचो शिकोवणदार तूंच आमचो सांगाती. ह्या वेळार आमकां तुजी गरज पळयत आत्म्या. यू टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दीस सेशन. Thank you for your presence in this place. Thank you for teaching us and guiding us. जेजू तुका आमी आर्गां दिता तुज्या बोव व्हडल्या सॅक्रिफिसा पासत जे कार्य तुवें त्या खुर्सार केलें तुजें पवित्र अमोलीक रगत तुवें शिवरलें आमकां पातकांतली सोडोवपाक पातकाच्या सोयंबातली आमकां सोडोवपाक आनी तुजो सोयम जो नितीवनपणाचो सोयम आमकां दिवपाक जें कार्य तुवें केलें हे तुज्या कार्या पासत आमी तुका आर्गां दिता आनी तुका आमी दिनवासता. आनी उदार मोहनान आमी हें नितीवनपण आपणायता आनी आमी सगळीं सोत मानता जेजू क्रिस्ता सोवें बापान आमकां नितीवोन केल्या आपल्या सारक्याची केल्या आनी आपलो सोयंब ताणें आमकां फावो केला. ह्या तुज्या वर्त्या देण्या पासत तुका आमी आर्गां दिता आनी वखाणटा. ह्याची शिकवण जावं दी तुजे येवजणे प्रमाणे ही शिकवणाची जावं दी आमच्या जिवितान भरपूर फळां उत्पन्न जाता पळय तशी एक एक उतर आयचे शिकवणेचे आमच्या काळजान रिगों दी आनी एक एक उतर जे आमच्या कानार पडटा हें उतर जावं दी आमच्या जिवितान दर एका प्रश्नाची सोडवण जावपाक सुटावो जावपाक आनी कुशालपणान संतोश भरीत जिवीत आमी बापा सवें जियोवपाक ह्या उतरांतल्यान हें मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. खुशाल आसात तुमी? खुशाल खुशाल सदांच आमी आं कोणा मोदे जेजू मोदे आनी बाबोयणाय मोदे. जेजूत मोदे खुशाल न्हय. जेजू मोदे खुशाल कोणीय रावतलो कित्याक जेजू परत्यान कांय फिजिकली सांगचो ना न्हय. बाबोयणा मोदे आमी खुशाल रावंक जाय सदांच. करेक्ट न्हू. कितें तुमचे काळजान जोडाय आसा कितें आसा ती सोगली लो करून देवाक काळजान आमी दवरून खुशाल सदांच आमी भाव भयणां मदें रावचे. हालेलुया. आनी जरी तर आमी आजून पासून रावंक ना खंय आमच्या काळजान जोडाय आसा पासून जाल्यार प्रॉब्लम ना. देव आमकां भायर घालिना ताज्या राज्यांतल्यान. समजता. ती जोडाय आसा ती लो करपाक लागूनच तो आयला. अंडरस्टँडींग. समजता. नाल्यार जायते पाटी कितें दिसता आमकां जोडाय आसा जाल्यार देवाच्या राज्यान देवाक हें मानवलेलें जायना म्हणचें देवाचें बरेंपण म्हाका फावो ना असलीं चिंतनांक आमी येवकार आमच्या मनान दिवचो न्हय. जोडाय आसा जाल्यार खुशाल जायात कित्याक त्याच वेळार आमकां जेजूची गरज. समजता. पूण आमकां संवसार पत्ते शिकयता कितें तें जोडाय तूं पातकान हाय देवा सोरशीं येवप ना कित्याक तूं पातकी हाय. तुज्या भितर खोत आहा तेन्ना देवा सोरशीं वचप ना अशें आमकां हो संवसार शिकयता. सगलें बरें आसा जाल्यार आमकां देवाची गरज काय आमकां उणेपणान जोडायेन अस्कोतकायेन देवाची गरज. सो ती अस्कोतकाय आसता ती बरी न्हय वयव ना. अस्कोतकायेक लागून अस्कोतकाय आयल्या म्हूण तुमी संतोश भरीत जायनाकान पूण ते अस्कोतकायेन आमी देवा सोरशीं आनी लागीं पावता म्हूण ते संतोश भरीत आमी जावंक जाय. समजता. डिफरन्स आसा वो ना. फकत समजणी घेवंक जाय. सेंटेन्स एकूच आहा पूण समजणी दोन भाशेची आसता. करेक्ट न्हू. ताका लागून सैतान आमकां येता आनी आमकां नाडटा कित्याक आमकां
स्वताची सारकी वळख ना जाल्यार तो आमकां कितें म्हणटा तूं पातकी. तुज्यान देवा चडशीं वसोंक जायना कित्याक पातकाक आनी देवाक संबंद ना. पातकाक आनी देवाक संबंद ना खरो, पूण तुका आनी देवाक संबंद आहा. जेन्ना त्या संबंदान तूं देवा चडशीं लागीं येता, देवाचें हाजीरपण त्या पातकाक तुज्या भितर आहा तेका भायर घालता. समजता? तेका लागून आमी सदांच समजणी घेवंक जाय कितें, देव बरो सदां काल आनी देव जावन आसा मोग. सो तुका जेन्ना मोगाची गरज आहा दुसऱ्यांक दितलो पासून जाल्यार दुसऱ्याक दिल्या उपरांत तूं देवा चडशीं वयतलो म्हूण ती चिंतना आमी घडोवप ना. देवा चडशीं वचोन तो मोग तेजो घेवन आमी तो दुसऱ्यांक दिवंक जाय. समजता? हालेलुया. ओके, आतां काल सावन आमी कितें शिकतालीं? वॉट वी वर स्टडींग येस्टरडे? जेसू बरो गवळी. करेक्ट. आनी नंबर्स 13, 27, 28 and 30. Yes or no? Numbers 13, 27, 28 and 30 चेर आमी बॉर्न जालोली. हालेलुया. थँक यू जीसस. आनी ह्या नंबर्सान आमी कितें पळयलें? कशे भशेन देवाची येवजण आपल्या भुरग्या सवे सदांच बरी. हालेलुया. समजता? एका बापायची, बऱ्या बापायची, देवाची, आमच्या रोचणाराची सदांच आपल्या भुरग्या सवे येवजण बरी. समजता? आतां जेन्ना देवाची येवजण आमचे सवे बरी आसा, पूण आमी तर तेजे येवजणेचे वाटेर तर चलोना, तें बरेंपण फावो जातलें? जातलें. पूण आमी कितें म्हणटा, देवाक हांवें उलो मारलो की सगळें सारकें जातलें. देवाक उलो मारल्या उपरांत देव आमकां कितें दिता? आज्ञा, इन्स्ट्रक्शन्स. करेक्ट? इन्स्ट्रक्शन्स खंय आहा? पुस्तकान. आमी म्हणटा देवाच्या हाजीरपणान मातशें बसया, ओगी रावन बसया आनी सगळें प्रॉब्लेम सॉल्व जातलें. ना, हाजीरपणान तूं बस. अणभव आमी घेवया तेज्या हाजीरपणाचो, पूण बरयलेलें आहा तेजें पाळो दिवप आमकां भोव गरजेचें. हालेलुया. आनी तें करपाक पासून काल आमी शिकल्या कशे भशेन देवान आमकां आमच्या वस्तोंगी जायना म्हूण कोण दिला? तेका आमी दीस आनी रात उलो मारपाक जाय आनी ताजो आदार आमच्या जिवितान आमी घेवंक जाय, घेवंकूच जाय. पूण तेजो तर आदार आमी घेना, बरयला तें पाळो दिवपाक आमकां जावपाक ना. जेजून कितें म्हणलां फिलिपियन्स 4:13 उतर कितें म्हणटा आमकां सांपावलूची चीट? आय कॅन डू ऑल थिंग्स. डोंट वॉन्ट आय कॅन डू ऑल थिंग्स. नाका तें नाका, म्हज्यान सगळें जाता. फुडली लायन आमकां नाका, हांव कोत्ता, म्हज्यान जाता. आय कॅन डू. येस नो? भुरगीं जेन्ना ल्हान आसता तेन्ना भुरगीं कसली जीद कोत्ता? हांव करता, म्हाका जाता. वय वो ना? भुरगीं म्हणना, धाकटी भुरगीं दी आय कॅन कॅरी, आनी आमकां खबर हेका जायना म्हूण. आनी ती सोडटा तुका दिल्या बगर दिवचेंच पडटा, नाल्यार ती आयकना. आनी मागीर आमी कितें म्हणटा? दिवया, चल कर, पळोवया, दिवया. आय रिमेंबर माय कजन, म्हज्याहून तो 6 वर्सां ल्हान. ओके, म्हजो कजन. आनी 6 वर्सां ल्हान म्हणल्यार जेन्ना आमी धाकटुली आसली तेन्ना तो मातसो आनीक ल्हान कसो न्हू म्हाज्या मुखार, जोडाय उखलूंक पासून. आनी एक तांदळाची पोती आहली, बॅग, रायस बॅग. इट कूड बी आय थिंक मे बी 10 kgs बा आसतले तेन्ना तें. आनी तो आमच्या मामागेर, आनी तो म्हाका म्हणटा हांव उखलतां, हांव उखलतां, उखलतां. ताका सारको नेट, हांव उखलतां. तुजे कडेन जावचें ना रे. ना जाता, ना जाता. कसोच आयकना, हांवूय भुरगें न्हू तेन्ना, आनी तो त्यान भुरगो. हांवूय झगडटा, तोय झगडटा. मागीर चट करून म्हाका उडास येयलो आतां. हांवें म्हणलें घे चल वर. हांव जाणा एवढें हालच्या पासून ती पोती, कित्याक हो सारको ल्हान तेन्ना 5-6 वर्सांचो आसतलो, पूण कोहोत आयकना, जीद कोत्ता. हांवें म्हणलें वर. पोती आलोच ना. ओडटा ओडटा, मागीर म्हाका पळयता, जायना. This is what we do. आमी आमच्या वस्तूंकी सगळें करूंक सोदता, कित्याक मन कितें सांगता? आमचे कडेन जाता, बट इन रियलिटी आमचे कडेन जायना. तेका लागून उतर कितें म्हणलां? आय कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्रायस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी. हालेलुया. आनी तेजो स्ट्रेंथ आमकां फिजिकली दिसती पडटा, देवाची कोरणी आमकां दोळ्यांनी पयलें दिसती पडना. तेका लागून आमी कितें म्हणटा? भावार्थी दिसता तेजेर सोत मानिना, पूण दिसोना तेजेर. येस नो? जस्ट शॅल लिव बाय फेथ एंड नॉट बाय सायट. बिकॉज ही सायट आमची कितें दिसता तें कितें आमकां दिसता जाता जाता, बट इन रियलिटी यू कांट. तुका दिसता तुजे कडेन जातलें म्हूण, पूण आमचे कडेन जायना. कसलेंच झूज आमी झुजतेली जाल्यार, कसल्याचेरूच आमी जैत
मेळून घेतली जाल्यार आमचे कडेन आमच्या उस्तंगी आमकडे जायना हे पयलें आमी समजून घेवंक जाय. आय कांट विथ माय ओन एबिलिटी म्हज्या उस्तंगी म्हजे कडेन हें जावपाक ना. ही जेन्ना तुका समजून येता तेन्ना कितें तरी इन एक्शन सारकें आमच्या भितर रेडी जाता. कितें तें? देवाची पदवी. जेन्ना तूं देवाचेर पाती येता पळय तेन्ना. आतां आख्ख्या पवित्र पुस्तकान आमी जायत्या जाणांचें उदाहरण पळयलां. वय ना? कितल्या जाणांचें उदाहरण आमी पळयलां. एक एग्जाम्पल तुमी दियात पळया. देवाची पदवी काम करता मनशा उद्देशी. कितले उदाहरण आमी बायबलान पळयल्या सांगा पळया. एग्जाम्पल एब्राहम मोझेस. ओके ब्रदर जुलियो सेड मोझेसाच्या भितर कितें जालें? एक लायन एग्जाम्पल लायक वॉट ही डीड. Parted the Red Sea. With his ability? No. With God's ability when he obeyed the command. Okay, one example. Abrahamच्या जिवितान कितें जालें? हाँ. हाँ. Yes. An address was given? ना. Address दिवंक ना, कांय दिवंक ना. खंय वचपाचें तें आतो पतो कांय ना. पूण भावार्थान तेणें पावल मारलें भायर आनी जे कितें देवाची येवजण आसली अब्रामा सोवे ती ताच्या जिवितान घडोवन आयली. दॅट इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल वॉट वी सी फ्रॉम द लायफ ऑफ एब्राहम. ओके आनी कितें? फिजिकल फायट. आमी फिजिकल फायट गोलायत न्हू सारके. गोलायत न्हू. आतां कालच्यान आमी कितें शिकता? डिसेंडंट ऑफ एनक रायट. हाव टू डिफीट देम. करेक्ट न्हू? मेन पार्ट आमी दाविदाचो पळयता की दावीद राजाचो की गोलियाताक ताणें कशे भाशेन आतां दोळ्यांनी दिसती पडलो तेका. जायते फावटी आतां आमी म्हणोंक शकता चल अब्रामाक देवाचे उतर येयले भावार्थान ताणें पावल भायर घातलें. घरांतल्यान तो भायर सरलो. आपल्या आवय बापायचें घर सोडून कोण तरी ताळो सांगता भायर सर आनी वस. खंयच्या देसान? खबर ना. कितलो टायम लागतलो? खबर ना. कितें एड्रेस? खबर ना. कांयच खबर ना. जस्ट ही हॅज टू गेट आउट ऑफ हीज हावस बाय फेथ. भावार्थान भायर सरूंक जाय. हें अब्रामाचें पयलें. दाविदाच्या राजाचें आमी कितें पळयता? गोलियाताक तो कशे भाशेन मारता. पूण मारच्या पयलीं ताणें कितें केलें? गोलियाताक दोळ्यांनी पळयलो. वयव ना? जायते फावटी आमी म्हणटा लेट्स टेक दीस एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल एक मनीस आजुनूय दुयेंत पडोंक ना. ओके एक मनीस आजुनूय दुयेंत पडोंक ना. ही इज फिजिकली ऑल रायट एंड नाव समबडी इज टेलिंग हिम देवाचें उतर कन्फेस कर. देव आमचो पेकोंडार. देव आमचो जेहोवा राफा. ही इज अ हिलर. गॉड इज अ हिलर. ओके देव आमचो पेकोंडार आनी जेजूच्या गाया उद्देशी आमी बरी जाल्या. आनी आतां दर लेट्स से ह्या भयणीक आमी म्हणटा आनी हिका सिकनेस ना कांय ना. बॉडी फीट आहा सारकी. कितें म्हणटा तें? तंदुरुस्त आहा सारकी. कांय प्रॉब्लम ना. ओके आनी आतां तिका आमी कितें म्हणटा? तूं 1 Peter 2:24 कन्फेस कर. इजी तिका म्हणपाक? ना इजी. कित्याक? Hey, you are not listening what I'm saying. आयकल्या उपरांत प्रोसेस करूंक जाय मातशें कितें चल्लां तें. हांव म्हणटा ताका कांयच प्रॉब्लम ना. शी इज कंप्लिटली ऑल रायट. शी कॅन रन, शी कॅन जम्प, शी कॅन डू एवरीथींग. आनी आतां ताका म्हणटा आमी 1 Peter 2:24 म्हूण. सोंपें काय सोंपें न्हय? सोंपें रायट. इजी न्हू. कांय प्रॉब्लम ना. करेक्ट? कित्याक? आजुनूय कुडीन ती दूख येवंक ना. समजता? आतां एक मनीस सारको बिछाण्यार आहा बेडार आहा. उठोंक जायना, बसोंक जायना, खावंक जायना, जेवंक जायना, कांय ना. आनी रिपोर्ट सारके नेगेटीव येयल्या. सॉरी पॉझिटीव येयल्या. ओके आनी कांय होप ना एका मनशाक. आतां तूं वचून त्या मनशाक तो स्क्रिप्चर दी. त्या मनशाक तें म्हणपाक सोंपें? कित्याक लागोन? ताणें कितें पळयलां दोळ्यांनी? he can see the sickness, feel the sickness, experience the sickness in his body. Yes or no? Symptoms आसा. Symptoms आहा तो आहा. भितर कितें जालां तें कागदांचेर बरोवनूय आयलां. प्रूफ आयला. वयव ना? नॉट जस्ट ताका कितें भायल्यान दूख जाता ती. कागदाय आयल्या 4-5 फायल येयल्या. फायल प्रिंट आवट जावन. फायलीन कितें आहा? सगळें रेड नेगेटीव. उदाहरण आतां ते मनशाक देवाचें उतर उलोवंक इजी? आतां त्या मनशान कितें इचून काडचें पडलें? आतां 2 भाशेचे मनीस पयले आमी ए आनी बी. ओके ए मनशाक इजी तें उतर म्हणपाक कित्याक ताका कांय जावंक ना अजून. समजता? पूण बी मनशाक हे इतलें एक कोडू पियेलेल्या भाशेन आसतलें. कित्याक? म्हाका जाता हे भाशेन आनी हांव कशें तें उतर म्हणून. समजता? जे भाशेन आतां आमी दाविदाचें उदाहरण म्हणटालीं की दावीद जेन्ना त्या जाग्याचेर आयलो आपल्याच्या भावांची खबर घेवंक आयलो. कित्याक ताच्या बापायन ताका संदेश हाडूंक लायिल्लो.
आतां दावीद पळयता हे भाशेन, आतां जायंट कसो पळयतलो तो? हां, राकोस राकोस म्हणटा न्हू, तो राकोस आहा तेका इल्लोसो 17 वर्सांचो भुरगो कशे भाशेन राकोसाक पळयतलो असो? हां आं वय वय ना असो पळयतलो? आमी आमच्या की धाकटी आहा तांकां कशीं पळयता? वय वय ना, धाकटी म्हणल्यार हायटीनीत न्हू, आमच्या लेवलाकीन पासून कोण धाकटी आहा जावं हें आमकां दिसता आमी आमचे फितां वयर करून दुसऱ्याक कशीं पळयतात? हालेलुया. ओके, एनीवेज, सो जेन्ना किंग दाविदान राजान जेन्ना गोलियाताक पळयलो, भितर कितें येवंक जाय तेज्या? फियर येवंक जाय, शुअरली रायट, भिरांत येवंक जाय. पूण ती भिरांत तेज्या भितर येवंक ना, पूण तेज्या भितर कितें आयलें? बळ आयलें. तेज्या भितर भिरांत येवंक ना, कित्याक तेज्या भितर बळ आयलें. ही बॉटल फूल आहा? ही बॉटल फूल आहा? दिसता सगल्यांक उदक फूल आहा? सो म्हज्यान आनीक घालपाक जाता उदक? आतां ही बॉटल फूल आहा, म्हज्यान घालूंक जाता आनीक कितें? आतां हें कित्याक लागून उदाहरण दिता हांव? हां, कितें तें गोलियात आहा भितर? आं, सगळें घेवन आसलो, गोलियात सगळें न्हेसोन आसलो आपणाचें आंग वस्त्र, ओके, झुजाचें. आतां ह्या बॉटलीचें उदाहरण कित्याक? ही बॉटल जेन्ना खाली आहा, तुज्यान कितेंय त्या बॉटलीन घालूंक जाता. तूं उदक घाल, तेल घाल, केरोसीन घाल, डिझेल घाल, पेट्रोल घाल, जाय तें घाल, पूण तुज्यान हितून घालूंक जाता. येस और नो, यू कॅन एड समथींग. बट इफ दीस बॉटल इज फूल, कॅन यू एड? इफ यू वॉन्ट टू एड, यू हॅव टू एम्प्टी दीस बॉटल फर्स्ट. येस और नो? अदरवायज तुज्यान दुसरें कांय घालूंक जायना. घालूंकूच जाय, तुज्यान पयलें खाली करूंक जाय. दॅट मिन्स जेन्ना दाऊद राजान दाविदान जेन्ना गोलियाताक पळयलो, दाविदाच्या भितर भिरांत येवंक ना, कित्याक दाविदाच्या भितर कितें बरोवन आहा? भावार्थ त्या देवाचेर, जिव्या देवाचेर. जेन्ना भावार्थ आमच्या भितर बरोवन आसता, भिरांतीक आमच्या भितर जागो आसना. आमी म्हणटा भिरांत आयली, कित्याक? जागो खाली आहा. भिरांत आयली म्हज्या भितर, कित्याक? जागो एम्प्टी आहा. दाविदान ते एका कोणतो आमचो हूज दॅट एनिमी फिलिस्टायन, गोलियाताक जेन्ना दाविदान पळयलो, दाविदाच्या भितर भिरांत येवंक ना, कित्याक? दाविदाक सारको कॉन्फिडन्स आसलो आपणाच्या जिव्या देवाचेर. द गॉड ऑफ इज्रायल, द गॉड ऑफ द आर्मी, लिव्हिंग गॉड, आमच्या जिवो देव, आमच्या पोरजेचो, इज्रायला पोरजेचो जिवो देव, ताचो भावार्थ दाविदाच्या भितर आसलो. तेका लागून दाविदाक गोलियाताचेर जैत मेळ्ळें. समजता? हालेलुया. आमच्या जिवितांत जायते गोलियात हा म्हणटात न्हू आमी. गोलियात म्हणजे कोण? डिसेंडंट ऑफ एनाक म्हणटात न्हू आमी, द जायंट्स. आमच्या जिवितांत जायते आहा, पूण ह्या जायंटांक तर आमच्या जिवितांतल्यान राकोसांक आमी भायर घालतली जाल्यार आमचें मन काळीज बरोंक जाय. कित्यान? भावार्थान. व भावार्थ तर ना जाल्यार आमकां खंयच्याच गोलियाताचेर जैत व्हरपाक जावचें ना. हालेलुया. तें दुयेंस जावं, ती कसली पिडा जावं, गोरीबसाण जावं, कसलो दुस्पट तुमच्या घराब्यान आसूं, कितेंय आसूं, कित्याचेरूच वायटाचेर जैत व्हरतले जाल्यार आमचें मन काळीज पयलें भावार्थान भरलेलें आसपाक जाय. तो कितलोय उंच त्या गोलियाताक पळोवंक, पूण तेज्या उंच तो कोणाक पळयता? तो गोलियात तेज्या मुखार कितलोय व्हडलें खडप कशें जावन आसो न्ही, पूण त्या खडपाकीन उंच तो कोणाक पळयता? जिव्या देवाक, रचणाराक तो पळयता. कित्याक? ह्या रचणाराचो अणभव ताणें ओरोण्यांत ऑलरेडी घेतलोलो. हालेलुया. थँक्यू जीसस. काल जे भाशेन आमी दाविदाच्या उदाहरणान आमी कितें पळयता? दावीद फिजिकली वचून फायट केली तेणें पयली, येसो न्हू, उतर म्हणलें आनी तो फायट करपाक गेलो. पूण जेन्ना काल आमी 2 जाणांचें उदाहरण पळयलां, कालिबाचें आनी जोशुआचें, येसो न्हू, आनी जे 10 जाण अनभावार्थी आसलोले आनी दुस्मानांक ते भियेले. कितें जालें? दुस्मानांक ते भियेले. जायते पाटी आमचें जेन्ना कसलें दुयेंस आयलें, आमी दुयेंसाक भियेतात. वयव ना? भियेनान? रिपोर्ट येयले जाल्यार भियेनान? फायली हातीन पडल्या उपरांत भियेनान? पूण त्या फायलीच्या वयर आमी हो रिपोर्ट मारता काय? त्या फायलीच्या वयर स्टेपल मारून देवाच्या उतर स्क्रिप्चर बरयता काय? केलां काय अशें आमी केन्ना तरी केलां? एक फाटी आमकां टेस्टमनी आमी आयकलेली. एक मनीस जायत्या रिणान आसलो, खूब रिणांनी आसलो, ओके, आनी जेन्ना ताका देवाच्या खूब रिणान पडल्या उपरांत मनीस टेन्शनान येता. वयव ना? टेन्शन जाल्या उपरांत डिप्रेशनान पडटा. वयव ना? खंयच्यान जातलें, कशें जातलें, आनी डिप्रेशन जाल्या उपरांत मागीर एंड तुजें कितें?
गॉन केस येसो नो हे सगळें कित्याक जालां तुज्या चिंतनाक लागून करेक्ट पूण जेन्ना एक मनीस कसल्या त्रासांनी पडटा बाय डिफॉल्ट तुका चिंतना येताच कित्याक तुका दुसरो आनीक आदार ना समजणी येता पूण जेन्ना आमकां त्रास पडले जावं आमी कसल्या रिणान जावं कसल्या कश्टान पडलीं त्या वेळार तर तुजे कडेन देवाचें उतर आसा आनी तें उतर घेवन तर तूं झगडटा फायट करता तुज्या कसल्याय परिस्थितींतल्यान देव तुका भायर काडटा कित्याक आय कॅनॉट डू एनीथींग ऑफ माय ओन आय कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्रायस्ट जेजू उदेशी म्हज्यान सगळें करूंक जाता आनी जायतीं आमकां पवित्र पुस्तकान उदाहरणां आहा जेन्ना हो मनीस रिणांनी पडलेलो तेन्ना ताका उतराची समजणी आयली आनी ताणें कितें केलें म्हजें रीण सगळें फारीक जालें म्हणून सगळें वण्टींचेर स्टिकर मारले बरोवन मारले आनी जायते पाटी तो घरान मूव जाता कितें जाता तो कसले स्टिकर पळयता वण्टीचेर रिणान आसा तो काय पेमेंट जालो आं रिणान आसा तो पेमेंट जालो आं आतां कितलें व्हडलें खडप ताजें तुटोन पडलेलें रीणकार फोन मारता तशें मारता बँकांसान फोन येता तशें येता पूण हेणें आतां कितें केलें तेज्याकीन उंच ताणें देवाचें उतर इंचून काडलें काल ताणें कितें म्हटलें कालिबान वी आर वेल एबल टू ओवरकम इट लेट्स गो एट वन्स एंड पजेस इट येसो नो आतां ह्या मनशान कितें केलें जेन्ना उतराची समजणी तर आयली जाल्यारूच हें उतर म्हज्या जिवितान म्हज्यान आपणाक जाता नाजाल्यार हांव रॉंग भाशेन आपणायतलें आनी रिजल्टूय म्हाका कितें येतलो रॉंग येतलो रॉंग उतराची समजणी घेतली आनी समजणी सारकी मेळोंक ना आनी जिवितान ते भशेन तर उतर लायलें दुसरे वाटेन जाल्यार आन्सरूय रॉंग येतलो तुमी केन्ना पळयलां प्लस मल्टिप्लिकेशन हां आतां प्लस एडिशन करूंक जाय जाल्यार आमी कितें म्हणटा डिजिट्स प्लस अनदर डिजीट येस मागीर आमकां तें सॉल्व करूंक जाय मल्टिप्लिकेशन जाय जाल्यार डिजिट्स मल्टिप्लिकेशन and multiplication sign and digit yes or no then you'll get the answer suppose तुका multiply करूंक जाय आणि instead of multiplication तू प्लस घालता तुका सारको करेक्ट आन्सर मेवतलो सपोज तुका कोणाक पेमेंट करूंक जाय जाल्यार तुवें सर्टन अमाउंट मल्टिप्लायड बाय सो एंड सो तेन्ना तुका आन्सर जाय वय ना पूण इन्स्टेड ऑफ मल्टिप्लिकेशन तू तो चुकताय ते मल्टिप्लाय करचे सुवाते तू प्लस घालताय तुका करेक्ट आन्सर मेवतलो ना मेवचो इन द सेम वे जे उतराची सोजमणी तर म्हाका सारके तरेन मेवना जे भशेन पवित्र आत्मा आमकां शिकोवंक सोदता आनी पवित्र आत्मा आमकां सांगता स्वताची आमची सोडवण जातली ना वी वूड बी गोईंग इन टू रॉंग डिरेक्शन हालेलुया ताका लागून उतरा सोवें आमचो संबंद आसचो भोव गरजेचो दाविदाचें उदाहरण घेतलें ताचो संबंद आसलो बापा सोरशी कालिबाचें उदाहरण आमी घेतलें ताचो संबंद आसलो बापा सोरशी कॅन वी गो टू दॅट 13 Numbers 13 verse 30 30th verse okay काल आमी हांगा स्टॉप केलेले न्हय बट Caleb silent the people quieted the people before Moses and said let us go up at once and occupy it for we are well able to overcome it yes or no दोन उतरां कॉन्फिडन्साची तो उलयता कित्याक तेजे कॉन्फिडन्स कोणाचेर आसलेले देवाचेर आसलेले कित्याक तो बॅटल फिल्डान वयच्या पयलें देसान प्रवेश करच्या पयलें तो आपणाचें उलयता अंडरस्टँडींग नाव वी सॉ दीस रायट नाव यू गो टू 2 Corinthians 4:18 4:18 ओके सिस्टर वाच इन कोंकणी As we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. Can you go to KJV, please? Okay, read in Konkani, please. म्हणटोच दोळ्यांक दिश्टी पडटात तसल्या वस्तूंचेर आमी आमचें ध्यान मन लायना. Okay. दोळ्यांक दिसती दिसती पडटा त्या वस्तूंचेर आमी ध्यान मन लायना तुमी कित्याचेर ध्यान मन लायतात सांगा मात कितें करचें पडलें आमी आतां प्रश्न कितें आहा दिसना तें कितें दिसती पडटा प्रॉब्लेम हा न्हय आतां तुमी म्हणटा आसतलीं दिसती पडटा तेजेर तो ध्यान मन लायना दिसना तें कितें सांग पळया सिस्टर आमी तेजेर मारता मागीर सोत हालेलुया थँक्यू जीसस समजता कितें बरयलां आमी दिसती पडटा तेजेर आमचें ध्यान मन
आगोड लागता म्हणपाक न्हू आमकां कित्याक आमकां सोयी जावन पडल्या दिसता तेंच उलोवपाचें आ हालेलुया कितें म्हणटा सांग पावलू आमकां आमी दिसती पडटा तेजेर आमचें ध्यान मन लायना आनी आमी सगलीं कित्याचेर आमचें ध्यान मन लायता दीस आनी रात सांगा 10 किल्लांचें उतर जाता जोड जोड जाता तें सांगपाक हालेलुया कितें म्हणला उतर सांग पावलू कितें म्हणटा आमी दिसती पडटा ताजेर आमचें ध्यान मन लायता लायता वो लायना आमी दिसती पडटा ताजेर आमचें ध्यान मन आनी दिसांतल्यान आमी कितले पाटी दिसती पडटा तें उलयता सगले पाटी नो सिस्टर सगले पाटी उलयना आमी ऑल द टायम वी स्पीक वॉट वी सी येस और नो हालेलुया थँक यू जीसस ओके नेक्स्ट लायन कितें म्हणटा पूण पूण दिसती पडोनात दिसती पडना तसल्या वस्तूंचेर दिसती पडटात त्यो दिसती पडटा त्यो वस्तू थोडोच सासणांक थोडोच वेळ उरता कितें जाता दिसती पडटा त्यो थोडोच वेळ उरतात दिसती पडटा त्यो कितें टेम्पररी आमकां कितें जाय टेम्पररी आं आमकां इटर्नल जाय पूण आमकां जाय तें आमी उलयता हालेलुया काल आमी कितें शिकल्या कशे भाशेन काल कॉन्फिडेंटली म्हणटा लेट अस गो आमी एकाच पाटीन या आनी ते कब्जो घेवया म्हणटा कितें करया कब्जो घेवया तुमकां कब्जो घेवंक जाय तुमच्या सावदीचेर तुमकां कब्जो घेवंक जाय तुमचे भलायकेचेर साऊद म्हणल्यार भलायकी आतां तुमी साऊद म्हणल्यार चिंतता कोण साऊद भलायकी सगळीं उगीत म्हाका पळयता साऊद म्हणला म्हणल्यार तो कोण साऊद काय भलायकी हा हेल्थ ओके हेल्थ ओके सो आमकां कितें जाय दिसती पडटा त्यो वस्तू सांग पावलो म्हणटा आमी दिसती पडटा त्या वस्तूचेर ध्यान मन ध्यान आनी मन मन आमचें खंय आसता उतरांनी आमी म्हणत हांव म्हणटा दिसती पडना तेजेर हांव विश्वास करता पूण तुजें मन कितें म्हणटा हांगा कोणाची खबर करता तो मनाची मन दिसती पडटा भायल्यान लोकांक मन कोणाक कळटा तुका आनी देवाक वयव ना सो आमच्या मनाचेर दवरलेले हा नवसरणी खंय जावंक जाय रोमन्स 12:2 नवसरणी खंय जावंक जाय आमची मनाची सो मेन काम खंय जावंक जाय बदलावणी मनाचें मन केन्ना बदलतलें जेन्ना तूं देवाचें उतर आयकता आनी आयकता तूं भावार्थान वाडटा आनी चडटा तेन्ना ह्या तुज्या मनाची नवसरणी जाता हालेलुया हे जेन्ना सांग पावलू ह्यो चिटी बरयता कोरिंथकाराक पयली चीट दुसरी चीट आनी सगल्यो चिटी बरयता आमकां दिसता घोडेक तेज्या जिवितान कांय प्रॉब्लम ना तेज्या जिविताची तर आमी सगळी कथा पळयत सगळी स्टोरी पळयत इतले ताका त्रास जाले कित्याक लागून वायट मनीस आसलेलो तो कोणाक लागून म्हणजे जेजूक मानी जाल्यार त्रास जाता न्हय लोक त्रास करताले येस नो पूण जेजू कितें म्हणटा म्हज्या नांवा खातीर तुमकां त्रास जातलेच पूण तुमी ब्लेसिड आर यू आशिर्वादीक तुमी कित्याक तुमचो रिवॉर्ड म्हणल्यार कितें इनाम तुमचो इनाम स्वर्गान तयार आसा हालेलुया थँक यू जीसस पूण आमकां लोकांचे नदरेन आमकां बरेपण जाय लोकांचे नदरेन आमकां इनाम जाय वयव ना जायते पाटी इनामांक पासून आमी वयता तेन्ना फितां सारकी टायट करून आमी वचना म्हाका मेवला इनाम म्हाका वयव ना संवसारी इनाम घेवपाक आमी सारकी जतान वयता सगळे इनाम मेवतले पूण म्हाजें मन कित्याचेर थारलेलें हा म्हजें ध्यान कित्याचेर थारलेलें हा हालेलुया थँक यू जीसस नाव द क्वेश्चन वॉज आमकां भलायकी दिसती पडटा म्हजें सगळे कितें म्हणटा तें गरीबसाण म्हजी जी आसा ती म्हाका दिसती पडटा वयव ना दिसती पडटा कितें गरीबसाण दिसती पडटा कितें दुयेंसां दिसती पडटा कितें उणेपण दिसती पडटा कितें घरान त्रास कोश शांती ना सुसेग ना हें सगलें आमकां दिसती पडटा करेक्ट न्हय येस लोकां म्हणजे आमकां समटायम्स मेनी अ टायम्स आमकां अशें जाता की आमकां फावना चार चौगां मदें उबें रावपाक कित्याक आमकां जायना वी आर नॉट एबल वी आर नॉट केपेबल
करेक्ट न्हय? आमकां उणेपण येता, हें सगलें आमच्या मनान सगलें चलता आनी आमी आमकांच सोकला उडयता. करेक्ट न्हय? हें सगलें कित्याक जाता? कित्याक मनान जायते आमी उणेपणां सगलीं भरून दवरल्या आनी हें सगलें आमकां दिसती पडटा. कोणें तर म्हणलें कितें गो तुका उलोवंक कळना, आमकां कशें दिसतलें? तेंच वायट दिसतलें आनी प्लस तेंच मनान आसतलें आमच्या आनी आमी चिंततलीं खरेंच काय म्हाका उलोवंक कळना. दुसरे फावटी आमी चार चौगां मदें उबे रावता, आमी उलोवची ना. कित्याक? आमच्या मनान कसली बी पडल्या, म्हाका उलोवंक कळना अशें म्हाका दुसऱ्यान सांगलां. दुसऱ्यान म्हाका हो कमेंट दिला, दुसऱ्यान म्हाका हो म्हजेर हाव टू से पीपल हॅज गिवन मी दीस नेम, आय एम नॉट केपेबल, आय एम नॉट एबल. लोकांनी म्हाका हें सांगलां आनी तें धरून हांव म्हजें ब्रदर लेबल दिला उणेपणाचो. म्हणजे दॅट मिन्स यू आर नॉट परफेक्ट, यू आर इनकम्प्लीट इन सर्टन एरियाज, यू आर नॉट एबल, यू कांट डू इट, तुज्या कडेन हें जायना. समजता? आनी हें घेवन सगलें जिवीत आमी चलता. जायते फावटी तुमकां उगडास आसा स्कॉलान कितें घडलेलें तुमकां आयज पासून उगडास आसा तो टिचरीन कितें म्हणलेलें आसा? मातशें हा फॉर एग्जाम्पल कोणाक हा कितें म्हणलेलें ब्रदर? हातीर मारलेलो तुजेर डस्टर मारलेलो आनी म्हजेर चॉक असो मारलेलो दोळ्यार बसोंक हांगा पावलेलो. Oh Jesus. आनी हें केन्ना? when I was 10 years old. I was in 5th standard. आनी हांव उलयता म्हूण आनी आमकां कितें सांगलेलें, कोण क्लासीन कोंकणी उलयत जाल्यार तुमकां मार पडटलो, पनिशमेंट आसतलो. आनी आतां म्हाका कोंकणी इंग्लीश जायना, सो हांव कितें करी उलयत नासलें. टिचरीन अशें टर्न केलें बोर्डार पळोवपाक, हांव उलयतालें म्हज्या सायडीक बसलां म्हज्या फ्रेंडा कडेन. टर्न जावन पळयलें आनी सोमतो चॉक मारलो तो हिंगा बसलेलो. आनी म्हाका तेन्ना इतली लॉज अशी जाली क्लासीन, मिनींग इट्स म्हाका अशें दिसलें उणेंपण, लॉस जाली कशी जाली म्हाका. आनी म्हाका तो कितलीं वर्सां आतां पासून उगडास आयलो. आनी ते टिचरचें हांव नांवूय जाणा पूण हांव सांगना, स्कुलाचेंय नांव सांगना. हालेलुया. सो सर्टन इन्सिडंट वी रिमेंबर, रायट? आतां हो इन्सिडंट म्हाका कित्याक जालोलो? म्हाका कित्याक जायना? इंग्लीश उलोवंक जायना म्हूण हांव कोंकणी उलयतना सांपडलेलें. आनी कितलीं वर्सांच म्हाका दिसतालें म्हजे कडेन हें काम जावपाचें ना. बट टुडे आफ्टर कमिंग इन द लॉर्ड आय हॅव सीन वॉट इज द ट्रान्सफॉर्म, कितें देवान म्हज्या जिवितान बदलावणी हाडली. आनी जें कितें म्हाका जायना म्हणून पळय चॉक पडलेलो, आयज तेंच कारण घेवन देव आपल्याची उतराची परगोटणी करता. हालेलुया. समजता तुमी कशे भशेन जाता तें? तुका डस्टर कित्याक मारलेलो ब्रदर? तुवें मारलेले चणे? आं, दुसऱ्याचो पनिशमेंट आतां जेजू जालो तर. हालेलुया. थँक यू जीसस. यू वर सेइंग समथिंग. गुड थिंग्स. So you were a very good child then in the school. Praise God. So two things we remember, good or bad. पूण चडशें कितें उगडास सोदतात आमी? चडशें कितें उगडास सोदता आमी? वायट वस्तू आमी पयल्यो चड उगडास सोदता. कित्याक त्यो आमच्या मनाक लागल्या. आतां तुमी ओके वेरी वेरी नायस एग्जाम्पल. आतां आमी कितें शिकलीं? वायट वस्तू आमी पयलीं घेवन बसतात आनी बरें तें फाटीं दवरता. वय ना? आतां गांवांत तर आतां कोण तरी कोणाचें बेश्टेंच नांव पिड्यार करता. ओके एग्जाम्पल कोण तरी एक चेडू भुरग्याचें सपोज नांव पिड्यार करता आनी लेट्स से इट इज नॉट ट्रू, इट्स फेक. पूण जेन्ना रुमर स्टार्ट जालो, कितलीं जाणां पयलीं स्वत मानतलीं आनी कितलीं जाणां म्हणटले हे तें स्वत न्हू. थोडीच 50-50? आर यू शुअर 50-50? 90% will believe. I'll show you from the Bible proof. 90% will believe the fake news, the bad news. Very few will believe no, ते तशें आसचें ना. वायट वस्तू आमी पयलीं आयकोंक तयार जातात, तेजेर सगलो नियाळ चलयता आनी मागीर ते आयकोन आमच्या जिवितान कसले कॉन्सिक्वन्सीस येयले, मागीर आमी रडटा अरे मिस्टेक जाली तशें चिंतून. हालेलुया. आतां जेन्ना आमी कॅन वी गो बॅक टू नंबर्स 13, स्टार्ट फ्रॉम 30. हांगा पळोवया. ओके नाव या आमी पयले आतां काली पंगासर कितें म्हणटा तो आमी भावार्थान आमी कब्जो घेतली आनी कितें तें उतर भावार्थान आमी विल ओवरकम इट. आमचे जोयत आमचेच आसतलें. करेक्ट. आतां नेक्स्ट लायन पळोवया. बट द मॅन दॅट वेंट अप विथ हिम सेड वी बी नॉट एबल टू गो अप अगेन्स्ट. कॅन वी गो डावन?
But the men that went up with him said, we be not able to go up against the people, for they are stronger than we. Again he is speaking of what? The evil report. कसलो न्यूज दिता आमकां वो? वायट रिपोर्ट दिता. कितें म्हणून? आतां वायट म्हणजे कितें? फोटी न्हय ती. देवाच्या उतरा प्रमाणे ऑपोजिट ते. समजता? दे आर नॉट टेलिंग लायज अबाउट इट. तो लोक आमच्याकीन स्ट्रॉंग आहा म्हणून ही फोट न्हय. हें सोत मिनींग इट्स अ फॅक्ट. पूण तूं देवाक तर उंचलो जागो दिता. यू कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्रायस्ट. हालेलुया. बट दीस पीपल हॅव फॉरगॉटन. ह्या लोकांक विसरले देवान तेंचे सोवे कसली ओचोरियां करून तांकां इजिप्टांतल्यान अरोण्यान पावयलेली. हालेलुया. इट इज नॉट दॅट गॉड इज स्टार्टिंग हियर ओनली शोईंग हीज पावर, शोईंग हीज मायट. देव आपल्याची पदवी, आपल्याची मोहिमा आतां हेज्या फुडें दाखयतलो म्हूण ना. तेणें ऑलरेडी एक्झॉडसान आमी पळयलां ताणें कशी पोरजेक दर्यांतल्यान भायर काडल्या आनी कशें तेंचें पोट भरलें, कशें तांची तान भागयल्या पळय ती. समजता? हालेलुया. नाव एंड दे ब्रॉट अप एंड कितें म्हणलां त्या रिपोर्टाक? दे आर स्ट्रॉंगर दॅन वी. आतां जेन्ना आमी म्हणटा म्हजें दुयेंस, म्हजें दुयेंस सगल्यान उंच आहा आनी देवाचें उतर हांव तेज्या खाला दवरता. वय आय नो 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी हांव बरें जालें. हांव जाणा उतर देव म्हाजो पेकोणदार. बट समजता? हांव जाणा जेजूच्या गायांनी हांव बरें जालें. देवाचेर हांव विश्वास दवरून देवान म्हाका बरें केलें म्हूण हांव जाणा. पूण समजता? पूण बट द रिपोर्ट इज स्ट्रॉंगर देन what God has promised, meaning that report has given the name called evil report. जे उतर आनी जी सेंटेन्स आमच्या तोंडांतल्यान आमी उतराच्या अगेन्स्ट उलयता जावचें ना म्हणून, त्या उतराक एक इवल रिपोर्ट म्हणला. ते इवल रिपोर्ट म्हणल्यार बॅड रिपोर्ट. इट इज अगेन्स्ट द वर्ड ऑफ गॉड. तुवें आनी हांवें सदांच चोत्राय दवरूंक जाय. जें कितें हांव उलयतां तें उतरा प्रमाणे आहा काय वो त्या उतराच्या आड आहा. समजता? इट रियली डिपेंड्स बिकॉज एवरी वर्ड इज बीन पुट इन टू एन अकाउंट. एक उतर आमी म्हणटा आनी मागीर म्हणटा बेश्टें म्हणलेलें. तुवें म्हणलें तें. युअर वर्ड हॅज गॉन आउट ऑफ युअर माउथ. आमी उतरांक लायटली घेवंक जायना. कित्याक? देवान संवसार घडला. देवान आमकां रोचल्या. देवान आमकां पदवी दिल्या आपल्या सारकिली. हालेलुया. सो तूं जें उतर एक उलयता ह्या उतरान तुज्या पदवी आसा घडोवन हाडपाक. युअर वर्ड क्रिएट्स. आमची उतरां घडोवन हाडटा कितें आमी उलयता पळय तें. उतर जावन आसा एक आयदण कशें. द वर्ड ऑफ आमी जें उतरां उलयता इट्स अ कंटेनर. इट गोज फोर्थ इन द स्पिरीट रेल्म आनी तें घडोवन हाडटा. आनी आमी मागीर चिंता हें म्हज्या जिवितान अशें कित्याक जालें. हालेलुया. समजता? सो एक उतर जें आमी उलयता आमी त्या उतराची चोत्राय दवरूंक जाय. आतां तेंच्यांनी कितलीं उतरां उलयलीं? लोक त्या देशांत आहा ते आमच्याकीन शक्तिवंत आहा. आनी आमी पळयलां थिंगासर अनाकाची सोसोद आहा. करेक्ट? कितें पळयलें? या सगलीं वसोंक ना. That is the news, that is the mystery, or that is the message, right? What we are learning from the wilderness. The people who did not believe, they did not went into the promised land. They died in the wilderness. And that is a lesson for you and I. If we remain in our unbelief, we do not enter to the promised land. If we remain in our unbelief, but my situation is bigger, no, your situation will never change if I'm keeping that picture in my mind. Hallelujah. If I'm thinking my medical reports are more greater than the word of God, I will never get cure from that. Hallelujah. समजता? जरी तर हांव चित्तां म्हजी परिस्थिती इतली वायट आसा, हें उतर म्हाका दिसना काम करीत कशें जावचें ना. यू विल रिमेन द विल्डरनेसान. यू नो द ग्रम्बलिंग एंड मर्मरिंगाचो अर्थ कितें? That grumbling and murmuring means that moment you stay there, you remain. Meaning is remaining. You remain in that situation. When we have a problem, आमकां जेन्ना कोश्ट आसता तेन्ना आमी कितें करता? कितें उलयता? देवाचें उतर उलयता, कोश्ट उलयता. आतां ओके, ट्राय टू अंडरस्टँड. ओके, आतां तूं एका परिस्थितीन हाय. ओके, परिस्थिती कसली आहा? वायट आसा दर. उतराच्या आड आसा तुज्या जिवितान. देवान म्हणलां ते भशेन ना, दुसरे भशेन जाता. ओके, आनी तूं त्या परिस्थितीचेर तर गुणगुणटाय. ती परिस्थिती +1 डे इन युअर लायफ. गेटिंग इट?
ती परिस्थिती तुज्या जिवितान ऍड जाता. यू रिमेन इन दॅट सिच्युएशन. दुसरो दीस आयलो, तू तेंच उलयताय, तू आनी एक दीस तुजो ऍड जाता, यू रिमेन इन दॅट. तिसरो दीस आयलो, तिसऱ्याय दिसा तू तेंच प्रॉब्लेम उलयता, तिसऱ्याय दिसा यू रिमेन. द मिनींग ऑफ ग्रम्बलिंग, मर्मरिंग इज यू आर रिमेनिंग इन दॅट सिच्युएशन. You do not move out of that. आमकां Psalms 23 कितें म्हणटा, when you walk through the valley of the shadow of death. तूं जेन्ना Psalms 23 read sister, 4th verse. I want only in Konkani. Hallelujah. कळ्ळें? वाच. 4th verse. काळोखाच्या काळोखाच्या खोंडान हांव सांडल्यार कसलेंच वायट मोजेर येत म्हूण म्हाका हुस्कोना. दांडो आनी कोके घेवन तूं मोजे सोरशी उबो आसाय. तांचे वरवीं म्हाका धीर दिताय. ओके, हांगासर चलता म्हणोंक ना न्हू. कॅन वी पुट दॅट Psalms 23 4th verse? up. येस. पळय हांगासर कितें म्हणलां तें आमी इंग्लिशीन पळोवया. Pay attention, huh? When you, though एक उतर सगळ्या ट्रान्सलेशनांनी एक्झॅक्ट आसा म्हणून ना, पूण जेन्ना आमी हांगासर दुसऱ्या ट्रान्सलेशन इंग्लिशीन पळयता तेन्ना though I walk, हांगासर आमी कितें शिकता, जेन्ना तूं काळोखांतल्यान चलताय, तूं काळोखांत थांबोनाय. समजता? तूं काळोखान थांबोनाय, पूण तूं केन्ना थांबतलो काळोखान? जेन्ना तूं गुणगुणटलो त्या काळोखाचेर. जेन्ना तूं भिरांत येयल्या उपरांत तोंड उक्तें जाणा भिरांतीचीं उतरां उलयता न्हय. सो जेन्ना तूं काळोखांतल्यान चलताय, when you are walking through that situation, he says, I fear no evil, for you are with me. Your confidence should be in the Lord that he is with you. When you are walking through the valley of the shadow of death. Hallelujah. God does not promise you, when I am with you, there will be no darkness. But God promises you, when you walk through that, I am with you. Hallelujah. ही उतराची समजणी आमकां जाय. सांडटा. हांव शेणटा तेन्ना, वय हांव सांडटा तेन्ना. पूण हांगासर आमकां कशें म्हणलां, सांडटा पूण कितें, यू आर वॉकिंग थ्रू इट. यू आर वॉकिंग. हे स्क्रिप्चर कित्याक दाखयलां, जेन्ना आमच्या परिस्थितीचेर आमी गुणू किरी आमच्यान चालू आसता, यू आर नॉट वॉकिंग, यू आर स्टेईंग देर बिकॉज यू आर स्कॅर्ड ऑफ दॅट डार्कनेस अँड यू डोंट बिलीव दॅट द लॉर्ड इज विथ यू. बट वेन तूं जेन्ना सोत मानताय देव तुज्या सांगात आहा, तूं चलोंक लागताय. कित्याक काळोखान आमी जेन्ना आसता भियेता तेन्ना आमी कितें करतलीं, आमी थींच रावतलीं, वय ना. काळोखान कोण तरी चलोंक सोदतलो. आमकां भिरांत आसतली, खंय पांय पडटा काय, कोणाचेर पांय पडटा काय, कोण चाबत काय, भिरांत आसतली, वय ना. पूण तुका तर खात्री आहा, तुज्या सवे तुजो सर्वेस्पर बापूय तुजो आसा म्हूण, जेजून तुज्या हाताक धरला म्हूण तूं तुका तर कॉन्फिडंट आहा. इवन वेन यू वॉक, वेर इज युअर कॉन्फिडन्स? इन द लॉर्ड. हालेलुया. सो वेन यू हॅव दॅट, तुका जेन्ना ती खात्री आहा देव तुज्या सांगात आहा म्हूण, तूं चलत रावताय. कित्याक तो काळोख आसूं कितेंय आसूं, म्हाजेर कॉन्फिडन्स कित्यान आहा? कोणे म्हाज्या हातीक धरला पळय, म्हजें कॉन्फिडन्स ताजेर आहा. हालेलुया. जेन्ना आमी रस्तो क्रॉस करतना आमकां कोण जाय आमच्या सांगाता क्रॉस करूंक? नाका न्हय. कित्याक वी आर एबल, वी कूड सी लेफ्ट एंड रायट, आमकां दिसता गाडी ना तेन्ना आमी क्रॉस करता. पूण जेन्ना आमच्या हातान धाकटुलें भुरगें आहा, त्या भुरग्याच्या आमी हाताक धरलां, भुरगें वारी करतलें. लेट मी चॅक. भुरगें वारी जाता, हांवूय पळयतां सोदतां, भुरगें जाता, नाका मामी म्हणटा, हो मामीच्या हातीक धरून चलत रावता. भुरग्याचें कॉन्फिडन्स खंय आहा? मामीन हातीक धरला आहा, मामीन हातीक धरला, सो हांव खंयसरूय चलो. समजून येता? हे भशेन जेन्ना आमकां खात्री आहा देवान म्हज्या हाताक धरला म्हूण,
फॉर यू आर विथ मी आय विल फियर नो इवल म्हणटा तो कित्याक तूं म्हजें सांगता हा तुजे युअर रॉड एंड युअर स्टाफ तुजो दांडो जो बोकड्यांचो मेंढरांक राखपाच्या टायमार गोवण्या कडेन एक रॉड आसता ओके एक दांडो कसो आसता ताका म्हणटा स्टाफ युअर रॉड एंड युअर स्टाफ दे कम्फर्ट मी दे डायरेक्ट्स मी कित्याक काळोखान आमी ह्या वद्दान त्या वद्दान पावोंक शकता वय ना पूण हे रॉड जावन जाता तेजें नितीवनपण जें तुका काळोखांतल्यान पासून चलयता हालेलुया ही जावन आसा देवाच्या उतराचो घूट हे हालेलुया समजणी येता सो जेन्ना म्हजी खात्री त्या देवाचेर पडटा काळोख आसूंक आनाकाची सोसोद आसूंक सोरोप आसूंक आनी कोणी आसूंक उदक आसूंक कितेंय आसूंक मोड आसूंक वादळ आसूंक म्हजें ध्यान मन कोणाचेर म्हज्या देवाचेर म्हज्या जेजूचेर हालेलुया समजणी येता सो जेन्ना आमी काळोखान पासून चलता तो हाताक धरीत जाल्यार आमी चलत रावतलीं पूण ताचो हात तर ना म्हूण म्हाका अशें दिसता आनी हांव अनभावार्थ्यान जियेता देवाचो हात म्हज्या हाताक धरलेलो ना म्हणचें कितें स्वत मानप अनभावार्थीपण वय ना सो जेन्ना हांव चिंत्ता देव म्हजे सोवेन ना आय एम डिनायींग द स्क्रिप्चर इन ड्युट्रॉनॉमी एज वेल एज इन हिब्रूज 13:5 कितें म्हणटा थिंगा हांव तुका सोडचो ना आनी सांडचो ना सो तेणें तर म्हणल्यार सोडचो ना आनी सांडचो ना काळोख येता तेन्ना म्हज्यान कशें चिंतू येता की देव म्हजें सांगाता ना भावार्थ ना जाल्यार अनभावार्थीपण आसतलें न्हय आनी अनभावार्थीपण मनशाक कितें करता तें ओरोण्यानूच सांडटा वी रिमेन इन दॅट विल्डरनेस वेन वी ग्रंबल एंड मर्मर ओवर आवर सिट्युएशन हालेलुया समजणी येता आतां लेट्स गो बॅक टू दॅट नंबर्स 13 या 30 यू स्टार्ट गो डावन ओके आतां 31 27 तांच्यांनी कितें उलयलें कितें परिस्थिती आसा पळय ती 27th verse 31st verse कितें म्हणटा हांगा सगळीं वाचया बट द मॅन that went up with him said we be not able go to the 30th verse what is he saying we are well able कोण म्हणटा well able Caleb म्हणटा we are well able आणि हे कितें म्हणटा we are not able may not be able that means what we are not able they are stronger when your enemy is you look at your enemy and you say the enemy is more stronger than me then what is your confidence you are able or you are not able hallelujah jenna Caleb म्हणटा कितें we are well able okay हे कितें म्हणटा we are not able what do you say तुम्ही कितें म्हणटात ओ जेजू भशेन जालें what do you say Peter तुम्ही कितें म्हणटात तुम्ही सांगात Caleb म्हणटा well able okay the other 10 people are saying not able what are you all saying In our life, sister. of course no In our life. yeah what do you think you will be able When we keep trust in God. okay are we waiting for something to put our trust in God are we waiting for a certain day एक दीस तो येतलो आनी त्या दिसा हांव निर्णय करतलें आयज सान हांव म्हणटलें हांव एबल ओर ओ आतां ती घडी when is that now कितें म्हणटा तो let us go up at once कितें म्हणटा Caleb आतां या म्हणटा let us go doesn't matter how big they are my God is bigger than them we believe on the unseen can they see their God 2 Corinthians 4:18 कितें घातलेलो आमी स्क्रिप्चर आमी दिसता तेजेर आमचे ध्यान मन लायना उगडास आसा तुमकां 2 Corinthians 4:18 कोरिंथकारांची दुसरी चीट 24 18 वळ कोरिंथकारांची दुसरी चीट 24 18 वळ छापको मारात तुमच्या काळजार ह्या स्क्रिप्चराचो हालेलुया कितें म्हणटा स्क्रिप्चर दुसरी कोरिंथकाराची चीट 24 18 वळ कितें म्हणटा आमी दिसती पडटा त्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान मन लायना कितें म्हणटा वो हांगासर दे आर स्ट्रॉंग गो डावन 31 they are
स्ट्रॉंगर देन वी. तो कितें पोवन येयला दिसती पडटा ते 10 जाण हा एनॅक डिसेंडंट जायंट दॅट मिन्स दे आर बिग जायंट. ते मनशाक खाता पळय तसले. तो कितें पोवन आयला दिसता ते रिपोर्ट येवन हांगा कितें सांगता. आतां 10 जाणांनी पळयले डिसेंडंट अनाकाचे ऊंच आहा ते. हेंच्यांनी दोगांनी पळोवंक ना जोशुआन आनी कालिबान. हा सगळे 12 जाणांनी पळयल्या वय ना. पूण ते कित्याक उलयना. आमी दिसता तेजेर आमचें ध्यान मन लायना. आमी दिसता ताजेर आमचें ध्यान मन लायना. कितले म्हजे कुडीन त्रास जावनी. when I am weak I would say I am strong. Hallelujah. When I am weak I say I am strong. When I am weak I would say I am strong in Christ Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. So when you feel weak ever in your life, any of the time, what you would say, when I am weak, I am strong. When I am weak, I am strong. When I am sick, I am healed. When I am poor, I am rich. Hallelujah. When I feel I am defeated, I would say I am victorious in Christ Jesus. Hallelujah. समजून येता हे तोंड आमचें दिलां घडणी घडोवपाक क्रिएशन करपाक देवान केलां तें न्हय. म्हज्या जिवितांत तर बदलावणी हांव पळयतलो. म्हजी उतरां हांवें पयलीं बदलची पडटलीं. वी आर नॉट वेटिंग फॉर अ सर्टन डे लायक हाव वी से 25 तारीख येतली तेन्नाच हांव क्रिसमस करतलो. कित्याक 30 तारीख कित्याक जाय. Hallelujah. Okay, according to the world system, एक certain तारीख people are doing. I'm not saying anything on that. But what I'm saying is, आमकां कित्याक तो दीस एक दीस येतलो आनी त्या दिसा हांव सोत मानतलें. तुजो सोत मानपाचो दीस आतां. तुजो साल्वसावाचो दीस आतां. Today is the day of your salvation as you hear the word of God. Do not harden your heart. दावीद म्हणटा आमकां. हालेलुया. ही घोडी जावन आसा तुज्या साल्वसाची तुज्या सुटकेची ही आतांची घोडी. हालेलुया. सदां काल एवरी मॉर्निंग देवाची नवी कृपा नवी महिमा आमकां फावो जाता. प्रेज गॉड. जितले हांव ह्या उतराक हांव जिवे आसतलें तितले म्हज्या जिवितान हांव लायफ पळयतलें. प्रेज गॉड. नाजाल्यार एक भाग असो आसतलो आसा आमी जातले एक दीस. केन्ना तो आमचेर दवरलेलो आहा तो दीस केन्ना येतलो तो. हालेलुया. देवाचो दीस जो येवचो आसलो खंयचो जल्माक सेकंड कमिंग म्हणून हांव जल्माचो आनी त्या खुर्सार वचपाचो देवाची जी येवजण आसली मनशाक साल्वसांव दिवपाची सोडोवपाची देवान आपणाचें कार्य पुरें केलें. आयज आमी खंय आहा आमचें कार्य पुरें करपाक ताच्या उतराचेर आमचें ध्यान मन लावन दिसता तेजेर न्हय पूण दिसना तेजेर विश्वास दवरून आमचें जिवीत चलपाचें. हालेलुया. आमी सगळीं स्वत मानता आमी नितीवंत म्हूण. वय ना. नितीवंत मनीस कसो जियेता. Not on the things what we see, but on the things what we do not see. Hallelujah. जे दिसना ती वस्त सासणांक तोखता पळय तसली आनी दिसता ती घोडे बरेची. जाय आमकां घोडे बरेचे और आमकां सासणीक जाय. देव कितें दिवंक आयलो जेजू. सासणीक जिवीत दिवंक आयलो आमकां. सासणीक जिवीत. हालेलुया. आनी जेन्ना ह्या सासणीक जिविताची आमकां समजणी येतली आमी कूड सांबाळपाच्या फाटल्यान आमी धांवची ना पूण आमी धांवतली तेज्या राज्या फाटल्यान ताज्या नितीवंतपणा फाटल्यान आनी हेर सगळें जे हेल्थ आहा वेल्थ आहा कितें जाय सगळें देव आमकां आमच्या फाटल्यान दितलो. हालेलुया. पूण पयलें काम तुवें आनी हांवें करूंक जाय ताचें राज सोदूंक ताचें नितीवंतपण सोदूंक ताच्या नितीवंतपणाचो जो गूट आहा तो आमी समजोवपाक. कित्याक नितीवंत जो मनीस आपूण म्हणटा ताका एके भाशेची चाल आहा ताचें जिवीत जियोवपाक. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना हांव म्हणटा हांव नितीवंत अशें ना की आतां हांव रॉकिंग चॅरार बसलां. नितीवंतपणाक कार्य आहा करपाक आनी तें कार्य जावन आहा भावार्थान जियोवपाचें. तुजें आनी म्हजें जिविताची चाल जावंक जाय भावार्थान जियेता पळय तसली. हालेलुया. समजणी येता. नाजाल्यार आमी अशें थी गेली थिंगा आड्डोळी अशें आमचें जिवीत जातलें आनी सैतान आमचो असोच फायदो काडटलो. कित्याक आमकां खबर ना जेन्ना हांव म्हणटा आय एम द रायचियसनेस ऑफ गॉड इन क्रायस्ट जीसस वेन माय नेचर इज बिकम रायचियस देर इज अ वे फॉर मी टू लिव अकॉर्डिंग टू द वर्ड. आय कॅनॉट लिव माय लायफ द वे आय वॉन्ट. कित्याक आतां आमकां कितें केल्या कुशीन काडल्या. वी आर मेड holy to live holy. We are not living holy to be holy. आमी पवित्र जियेतेली कित्याक पवित्र जावपाक न्हय.
पूण उतर आमकां म्हणटा वी आर सेट अपार्ट, वी आर सँक्टिफायड थ्रू हीज ब्लड. तेज्या पवित्र अमोलीक रोगतान आमकां कुशीन काडल्या. वी आर इन, आमी ह्या संवसारान रावता खरी, पूण आमी ह्या संवसाराची न्हय. जोरी तर आमी ह्या संवसाराची, तुमी सगळीं ह्या संवसाराची या संवसाराची न्हय? सांगा सांगा सांगा. आर यू ऑफ दिस वर्ल्ड? You said it like you're putting your leg one in this boat, one in this boat. What will happen? एक मनीस दोन वड्यांनी पांयां घालता कितें जातलें? हा? जेजून कितें म्हणलां? माय पीपल, माय चिल्ड्रन, म्हजी भुरगीं म्हजेर जी सोत मानता ती ह्या संवसाराची न्हय. हालेलुया. We cannot serve two masters. म्हणटा अशें बायबल आमकां? आमचे दोनी दोन आसोंक जायना. कितें तें एक? आनी आमी चुनाव करूंक जाय, आमी विचून काडूंक जाय. कोण जाय आमच्या जिविताचो दोनी आमकां? जेजू जाय वो नाका? जेजू आमच्या जिविताचो दोनी. सो जेजू जेन्ना आमच्या जिविताचो दोनी, जेजूची एक वाट आहा. हालेलुया. देवान आमकां एक वाट तयार केल्या आमच्या मुखार, आनी त्या वाटेर आमी चलपाक जाय. आनी त्या वाटेर आमकां सांगाती दिला. कोण तो? पवित्र आत्मा. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. समजता आतां पावलो कितें म्हणटा? आमी दिसता ताजेर न्हय. हांगासर आमी कितें पळयलें? एंड they said, but the man that went up with him, we be not able, not maybe, we be not able to go up against the people. What did he declared? कितें तेणें उच्चारणी केली? वय दिसता ते तो उलयलो. जिवीत आनी मरण खंय हा? शुअर जिबेर. जिबेंतल्यान कितें उलयलें ते? वय उतर कितें? वी आर नॉट एबल. वय वो ना? मरण उलयलें. मरण म्हणजे कितें? आमचे कडेन जावचें ना. जावंक पावलें तेंचे कडेन? पावलें ते देसांत? कित्याक लागोन? देवाक नाका आसलें? कशें मरण आयलें तांचेर? तांच्या जिबेन. वय वो ना? पूण जेन्ना आमच्या जिवितान वायट येता आमी म्हणटा सायबा हें तुवें म्हज्या जिवितान कित्याक वायट केलां? तूं बरो देव न्हय? देव बरो न्हय? गॉड इज गूड ऑल द टायम. इमेली कशी? दॅट्स वॉट आय एम सेयींग. सो आतां आमकां लिसांव कितें? ओ लेसन कितें? हातूंतल्यान जें कितें आमी उलयता तेंच आमकां फावो जाता. The fruit what you receive in your life is the consequences of your words. Hallelujah. आता देवान तांकां बरी जमीन दाखयली. देवान तांकां म्हणलेलें बरी जमीन वचपाची गरज ना. ते प्रूफ घेवन आयले. सो हितून देवाची कितें मिस्टेक आहा? देवान जें कितें तांकां जमीन दाखयली बरी मातयेची, फ्लोईंग विथ मिल्क एंड हनी म्हणटा, मोव आनी दूद व्हांवता तसली जमीन, पिका वळाची जमीन देवान बासायली. देवान म्हणलें 12 जाणांक धाड पोवन यात ती जमीन. 12 जाण गेले. आनी 12 जाण जेन्ना गेले त्या गांवांत तांणी कितें म्हणलें? थिंगासर कोण आहा? स्ट्रॉंग जायंट्स आहा. थिंगा कोण आहा? स्ट्रॉंग पीपल आहा. डिसेंडेड ऑफ एनक आहा. आमकां जावचें ना. जावचें ना जाल्यार 40 दीस देवान तुमकां कशें राखून दवरलें त्या गांवांत? आतां ते वसोंक सोदिना, पूण ते वसोन आयिल्ले पयले. हे 40 दीस देवान तांकां कशें राखलें ती तांकां म्हायती ना. सी हाव वी मिस समटायम्स वेन गॉड प्रोटेक्ट्स अस विथ आर नोईंग. आमकां समजणी नासतना देव आमची राखण करता. आमकां ही समजणी ना, पूण जेन्ना आमच्या जिवितान जें कितें आमकां जायें त्या परिस्थितीन आमी देवाक मेजर करतात. वय वो ना? हालेलुया. देर आर सो मेनी पीपल रातीक न्हिदता, सकाळीं उठोंक पावना. वय वो ना? पूण आयज आमी सगलीं उठल्या सकाळीं. आमी हे कोरणेक लागून देवाक आर्गां दिवंक चुकता, पूण आमी चिंता ते 2 म्हयने जाले हांव मागता ते म्हजें मागणें आजुनूय जावं ना. Forget about that 2-month prayer what you are doing. Today morning you have seen the bright sunny day. Hallelujah. Psalms 118:24 आमकां कितें म्हणटा? वो आयचो दीस देवान निर्मिला, संतोषुया, उल्हासुया आनी this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Hallelujah.
वो दीस देवान आमकां फावो केला आयचो दीस पयलो आमी सुर्या पयलो आमी सगळीं किरणां पयली आमी ह्या कोरणेक लागून ह्या देवाच्या वर्त्या देण्या पासून आमी देवाक Psalms 118:24 इतले देवाक आमी आर्गां दिवंक जाय पूण आमची मन खंय शिरकलां जावंक ना पळय तेजेर कितें मेळोंक ना पळय तेजेर हे आतां 10-12 जाण गेलोले 40 दीस ते देसांत रावले आतां अनाकाची सोंसोद आहा लोक थिंगा बरे कडक आहा हांकां पळोवंक ना काय 40 दीस लोकांनी पूण देवान राखण केली वो ना कोणाचें प्रोटेक्शन देवाचें कित्याक देवाक जाय तो प्रूफ घेवन ते परत्यान आयलोले आनी सगळे पोरजेक सांगलेले काल आमी कितें म्हणलेलें पोरसां कितें पोरसां सामकी उरपोंच वय ना इल्लीशी पोरसां न्हय ती पूण हे 12 जाण गेले आख्खे पोरजेक रिपोर्ट दिवपाक आनी आतांच्या जेवणाक ना झाडांक हालेलुया झाडांक मीठ घालता ते जाणान तुमी माडांक बा वय ना माडांक बा मीठ घालता म्हणजे एक साऱ्याचें काम कोत्ता ते पूण ते मिठाक कांय खारसाणूच ना ते आनी उबेग आहा माडाक घालूंक कांय ना अंडरस्टँडींग So when God says the land flowing with milk and honey means it's a fertile land. It's a rich land. That's why they brought the fruit as an evidence from that land, the cluster of grapes such a big. Samjhata? Hallelujah. Understanding? Yeah. So now say, but the man that went up with him said, we be not able. Now they have seen the land is good. We have seen Jesus on the cross through the word. We have seen this, आमी scriptures पळयला जेजू खुर्सार गरीब जालो आमी खुर्सार जेजूक पळयला जेजूक सगल्यांनी ताच्याच मनशांनी नाकारलो वयवो ना ही नाकारणी सगळी जेजूच्या जिवितांत जाली कित्याक तुका आनी म्हाका बापाच्या घरान पोती आमी स्विकारलेली जावपाक वयवो ना Jesus went through rejection so that you and I could be restored back to the Father. Hallelujah. जेजू नाकारण्याच्या परिस्थितींतल्यान गेलो सगल्यांनी ताका पाठ केली कित्याक तुका आनी म्हाका परत्यान बापा सोरशी पावोवपाक हालेलुया पातकांतली सोडून पातक आसतना आमी देवाक एकठांय जावंक जायना देवाच्या आनी आमच्या मदें एकूच जी एक वस्त आहा आमकां दोशी कोत्ता तें जावन आहा कितें पातक हालेलुया सो ते पातकाचो जेजून खुर्सार नाश केलो समजणी येता आनी त्या उद्देशी आमी देवाक मानवलेली जाली त्या उद्देशी देवाक आमी परत्यान एकठांय जाली आनी आमी नितीवंत जाली हालेलुया नाव आतां हांगासर कितें पळयता आमी ते बरेपण पळोवन आयले फ्रूट पळोवन आयले जमीन पळोवन आयले घरां पळोवन आयले फोर्टिफायड वॉल्स पळोवन आयले दुर्गां कडक कडक मजबूत दुर्गां पळोवन आयले सगळें पळोवन आयला पळोवन ज्यो वस्तू आयल्या तितल्योय बऱ्यो पूण ध्यान मन खंय शिरकलें थिंगा हा ते लोक आमच्याहून बलिश्ट आहा गोट आहा ते स्ट्रॉंग आहा आतां देवान जे लोक दिता म्हणलेले देवान काय ती जमीन दिता म्हणलेली तो जागो दिता म्हणलेलो कितें दिता म्हणलेलें जागो दिता म्हणला ते बरें आहा न्हय दिता म्हणला ते बरें आहा न्हय पेकोणी दिता म्हणली ती बरी आहा न्हय सगळें बरेपण दिता म्हणला ते बरें आहा न्हय शांती दिता म्हणल्यार संतोष दिता म्हणल्यार हें सगळें बरें न्हय पूण जेन्ना परिस्थिती येता ती आमी इतली उंच उबारता देवान दिला ते आमी हाला घालता वयवो ना Hallelujah. And that is exactly happened. Angai same zale. And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, the land is, can we go down? The land through which we have gone to search it is a land that eat up the inhabitants thereof, and all the people that we saw in it are men of a great stature. Read in Konkani this verse 32. हे भाशेन आपूण वचून पळयल्ल्या देशाची तांणी इस्रायलाच्या पुतांदुवांक खोटी खबर दिली आनी खबर दिली खोटी खबर कसली जमीन बरी असली ती खोटी खबर जायंट्स म्हण देवाचे बासाणे आमकां मेवला त्यो खोटी खबर वा आमकां जे त्रास जाता ती खोटी खबर तुमी पळयतात कशे भाशेन आमी तेन्ना घडलेली गजाल आयज आमच्या जिवितांत कशी सोर कोत्ता ती आर यू नोटिसिंग दीस देन वॉट हॅज हॅपन्ड
त्यांच्या मनान कशें कितें जाल्लें मेजॉरिटी लोकांच्या आनी आयज आमकां देवान बासावण्यो दिल्या ती बरी खबर ओ खोटी खबर बासावण्याच्या आड जी परिस्थिती येता ती बरी खबर ओ खोटी खबर पूण आमी उलयता बरी खबर ओ खोटी खबर आन्सर नंबर 1 आमी 10 on 10 पूण हे जे 10 on 10 हा पळय ते देवाचे उतर उच्चारणी करूंक आमी उजार करूंक जाय आनी त्या सुवातीचेर आमी 10 on 10 घेवंक जाय हालेलुया येस सिस्टर रीड खोटी खबर देन आनी म्हणलें आमी खबर काडूंक गेल्ल्या त्या देशाचे मनीस आपल्याच मनशांक खातात थंय आमी देखले तितलेय मनीस एकदम लांब एकदम लांब लांब आता कशें पळोवन आयल्या ते लोकांक ऊंच आमच्या प्रॉब्लमांक दुयेंसां कमी कशी पळयता ऊंच वय ना आतां हो रिपोर्ट कसलो इवल रिपोर्ट म्हणटा खोटी खबर कोंकणी भाशेन म्हणल्यार आमकां इवल रिपोर्ट म्हणल्यार खोटी खबर कसली तांची परिस्थिती ते उलयतात ते खरें पूण कितें वी आर नॉट एबल म्हणटात ते समजता वी आर नॉट एबल आमच्या तोंडान वी आर नॉट एबल न्हय बट वी आर वेल एबल हे उतर आमच्या तोंडान येवंक जाय आय कॅन पॉजेस माय हिलिंग आय कॅन पॉजेस माय वेल्थ आय कॅन पॉजेस एवरीथिंग वॉट गॉड हॅज सेड फॉर मी what he has kept for me through his son Jesus Christ hallelujah देवान जे आमकां जे बासावण्यो दिल्या ह्यो मोजान आय एम वेल एबल टू गो एंड इक्विप इट आय एम वेल एबल टू गो एंड पॉजेस इट जावंक जाय ताका लागून जायते पाटी आमी फसता खंयच्या जाग्यार जेन्ना आमकां बासावणी मेवता ती बासावणी थंय बरयलेली आहा न्हय ती म्हाका पूण हांव उतर उच्चारीत ना काम घडोवन येतलें तुमी सांगात देवाचें उतर बरयलेलें आहा जेजू तूं खुर्सार गरीब जालोय जेजू तूं खुर्सार तुवें तुजे कुडीचे सगळे गाये घेतले तुज्या गायांनी हांव बरें जालें जेजू तूं गिरेस्त आसतनाय त्या सर्गींच्या बापाचो तो पूत आसतनाय तूं खुर्सार तूं गरीब जालोय कित्याक म्हाका श्रीमंत करपाक लागोन आनी तूं आमी जेन्ना काळोखांत आसलेलीं तूं जालोय म्हज्या जिवितान उजवाड समजता ह्यो बासावण्यो तेणें आमकां बरोवन दिल्या आमच्या कानार त्यो कोणें तरी घातल्यो पूण आमच्या तोंडार त्यो आजुनूय येवंक ना हांव जातलो तो उजवाड हांव पळयतलें ती गिरेस्तकाय हांव पळयतलें ती पेकोवणी म्हज्या जिवितान पूण हांव म्हणटा हांवें जेजूक स्विकारला म्हजो सोमी आनी दोनी आनी फूल स्टॉप and then what we say word is not working after the teaching what am I listening सेशन जाल्या उपरांत हांव कितें आयकतां सेशन जाल्या उपरांत कोण म्हाका कसल्यो खबरो सांगता सेशन जाल्या उपरांत म्हज्या तोंडांतल्यान कितें उतरां येता हांव घरा रेतीर काबार जावन घरा गेल्या उपरांत म्हजी जिविताची चाल कशी आसता डू यू थिंक इट डज नॉट मॅटर इट मॅटर्स इट इज नॉट दॅट हाव यू आर हियर इट इज नॉट दॅट हाव आय एम स्टँडींग हियर एंड प्रिचींग द वर्ड इट इज माय डेली लायफस्टायल वॉट आय डू आउट वेन आय एम आउट ऑफ दीस हालेलुया काळोखान पळय आमी कितें करता तें उजवाडान येताच समजता काळोखान म्हणजे बंद रुमान न्हय वेन नोबडी इज सीइंग यू दॅट इज वॉट आय मीन टू से काळोखान जेन्ना म्हाका कोण पळयना तेन्ना पळय हांव कितें करता तेजो परिणाम उजवाडान येताच जोरी तर तूं काळोखान देवाची महिमा करता देवाचें उतर उलयता देव तुका तेजो इनाम उजवाडान दिता सगळे सोबे माजार हालेलुया आनी हेजें ग्रेटस्ट एग्जाम्पल आमी पळयलां दावीद राजाच्या जिवितान समजता जेन्ना दावीद राजाच्या जिवितान तो ओरोण्यांत कितें करी शिवांक ताणें मारले बेर कितें मेन आमचें काम आहा बोगसोण्याचें एकामेकाच्या मोगान तर आमी चलोना काल भण शिकयताली मोगान तर आमी एकामेकाच्या चलोना सगळे निर्फळ आमचे कित्याक जेन्ना आमकां कोरीतकाराची चीट म्हणटा 3 वस्तू पावलू उलयता कितें तो जावन आसा भावार्थ बरवसो आनी मोग आनी हे तिनांतल्यान व्हरते मोग आसा हालेलुया थँक्यू जीसस समजणी येता understanding now let's see here and they brought up an evil report of the land which they had searched wo soglo ata te kire dita evil report dita go to the 33 verse ye samke poya ye bare basheen poya ata वाचत सगळी वाचया and there we saw the giants the sons of Anak
which come of the giants, and we were in our own sight as... I'm not saying that. I don't want to see myself as a grasshopper. Hallelujah. Thank you, Jesus. ये कितें देव आता हे पिक्चर तांकां देवान दाखयला. देवाचे पिक्चर तांकां कितें? देवान तांकां कितें दिला? एक पिक्चर म्हणल्यार एक कितें दाखयलां देवान? जमीन पिकावळ, जमीन बरी, जमीन फळादीक, जमीन फ्लोईंग विथ मिल्क एंड हनी, जमीन प्रेज गॉड, जमीन इतली फ्रुटफूल, एविडन्स घेवन आयले, सगळें बरेंपण. आयज आमकां नव्या कोरारान देवान सगळें बरेंपण क्रिस्तांव देशी आमकां दाखयलां. येस ओ नो? कालचो एक स्क्रिप्चर आहा, व्हडलो गूट आमकां देवान दिला. तेजें फळ कसलें तें? द मिस्ट्री ऑफ द गॉस्पल इज... The mystery of the gospel is Christ in you. Hallelujah. Thank you, Jesus. शुभ वर्तमानाचो गूट जावन आसा कसलो? Colossians 1:27. The mystery of the gospel is Christ in you. So when Christ in you, will you look at yourself as a grasshopper? Yes. Yeah. Are you looking at yourself this much? My family did this to me. My siblings did this to me. My neighbors did this to me. That means you're looking at yourself as a grasshopper. Nobody loves me. That means what? Pity on myself. Grasshopper. Nobody care for me. Nobody look after me. Nobody phone me and ask me, how are you? Why? When Christ is in you, why you need people to ask you, how are you? Why we need? Rather, you be a reason to be a blessing in people's life, to give the gospel to people, rather than you wait for people to call and say, how are you? And when nobody asks me, how are you? What happens? Dil mein dard. Correct, no? When people do not ask me, jenna lok maka vicharina tu कशें हा, काळजान दुख, काळीज ये सगळी गायना नंबर 1 जाणा. आणि कालचो स्क्रिप्चर Colossians 1:27, काळीज ये कोण म्हाका विचारिना तू कशें हाय, तू कसो हाय, कितें जाता सगळें खंय स्टार्ट जाता तुज्या? You know, Proverbs 4:23 says, all the issues of your life starts from your heart. Hallelujah. Proverbs 4:23 आमकां म्हणटा, तुज्या काळजांत तुज्या सगळ्या जिविताचे प्रश्न, the issues of your life. KJV आमकां म्हणटा, the issues of your life starts from your heart. You might hear the word, but you store that word in your heart, and from there it starts. When somebody says, तुका कोणी कसली उतरां दिता, आणि ती उतरां तुज्या कानार तुका बरी लागोंक ना, उतरां खंय घेतली तुवें भितर? त्या भांडारान. त्या भांडारान तुवें ती उतरां सांबाळली. आमी भात सांबाळटा न्हू कोडे भरून, भितर एक कोडो आहा आमच्या भितर, आनी त्या कोड्यान आमी सगळें स्टोर करता. 10 वर्साची आसतना कितें जालेलें, आनी तेन्ना कोणें कितें म्हणलेलें, म्हाका तेन्ना कोणें नाकारलेलें, हें भांडारान बोल्ला. भांडारान कितें आसोंक जाय? क्रायस्ट इन यू. हालेलुया. थँक यू जीसस. शुभ वर्तमानाचो गूट जावन आसा जेजू मोजे भितर. हालेलुया. आणि सांग पावलू कशें कॉन्फिडन्सान तो म्हणटा, आय एम क्रुसिफायड विथ क्रायस्ट. इफ आय एम क्रुसिफायड विथ क्रायस्ट, हांव तर जेजू सवे खुर्सार खिळायलो जाला, जाल्यार ह्या भांडारान तो शुभ वर्तमान बरो नासोंक जाय. कोणेय पासून तर म्हाका कितें म्हणलें, हें भांडार देवाच्या उतरान भरलेलें हा. There is no welcome for any of the unuseful words welcomed in my heart. Hallelujah. तो कोणेय कितें पासून म्हणलें, कोणेय कितें पासून तर केलें, हे तुजें काळीज उतरांनी देवाचें भरलेलें हा. सो आतां जेन्ना दुसरी कितें म्हणोंक येता, दुसरी कितें करता, हाज्या भितर तें वचना. आतां उदाहरण आमी हाजें घेवया. कालिबान आनी जोशुआन देवान जी प्रॉमिस दिल्या, त्या प्रॉमिसीन तांचें भांडार बोल्ला, वय ना. आनी जेन्ना उतर तुज्या भांडारान बोल्लेलें हा, भायर कितें फ्लो जाता? भावार्थ. समजता?
जेन्ना देवाचें उतर तुज्या भांडारान बरोन आसा भायर तेजो आउटकम कितें फ्लो जातलो भावार्थ फ्लो जातलो प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीसस जेन्ना गाडयेन पेट्रोल बरोन हा गाडी धांवतली पूण त्या गाडयेच्या टँकान तूं जर उदक भरून दवरता वय ना गाडयेच्या टँकान कितें बरोंक जाय गाडी यूज जावंक जाय जाल्यार धांवोंक जाय जाल्यार फायदो जावंक जाय जाल्यार पेट्रोल और डिझेल वॉट एवर येस नो तें भरूंक जाय पूण तेच्या जाग्यार तर तूं उदक भरून दवरता आनी नाका जाल्यार आनी कितें करून दवरता गाडी धांवतली आमची जिविताची गाडी धांवतली बऱ्या वाटेन केन्ना जेन्ना तुज्या जिवितान तूं देवाचें उतर भरून दवरता देवाचें उतर तुज्या कानार तुज्या मनार तुज्या काळजान तूं बाळगून तुज्या भांडारान उतर बाळगून दवरताय जाल्यार तुजी गाडी देवान बासायलेल्या त्या देसांत पावता हालेलुया आता हे दोग जाण कालीब आनी जोशुआ त्यांच्या भांडारान तेंच्यांनी गाडयेन कितें बोलना देवाचें उतर तुमकां हें कितें तें उतर बसावणी कितें आय हॅव गिवन यू द लँड you go and possess it I have given you my son speak and possess it declare and possess it hallelujah तू चित आमी म्हणटा देवाचें उतर आमी आयकता रेतीर आमी करता सगळें करता बट इफ यू पुट लिटल रिफ्लेक्शन ऑन युअर सेल्फ मातसो पासून तर तुज्या वयर तूं तर एक नदर मारताय आमी चिंतून पळोवया दिसांतल्यान आमी कितले फाटी उच्चारणी करता आमीच चिंतून पळोवया कोणाक उतर दिवंक जाय फास्ट दितली आमी करेक्ट न्हय पूण आमच्या परिस्थितीचेर आमी कितले फाटी उलयतात उतर जेन्ना आमी दुसऱ्यांक उतर दिता तेजे 100 times and 100 folds हार्वेस्ट आमी पयलीं कट करूंक जाय आमच्या जिवितान करेक्ट न्हय गिवींग वर्ड टू अदर्स इज व्हेरी इजी इट डज नॉट टेक एनी एफर्ट टेक द कॉल गिव द वर्ड बट हाऊ मच हार्वेस्ट आय एम सीइंग इन माय लायफ बाय अप्लायिंग दॅट वर्ड इन अ डे हाऊ मच आय एम डिक्लेअरिंग दॅट वर्ड येस नो कित्याक कोणाक उतर बसून आमी फट करून दितात सिस्टरीन दिले ब्रदरीन दिले ताणें दिले आणेन दिले येस नो उतर देवाचें आणेन दिले ताणें दिले वीच इज फायन बट द थिंग इज आमी दिसांतल्यान कितले फाटी आमच्या जिविताचेर हें उतर उलयता हालेलुया कालीब जेन्ना ती परिस्थिती आयली 10 जाण वायट उलयता हें सारकें न्हय देवान सांगलां ते प्रमाणे हे 10 जाण आतां कितें देवाच्या उतराचेर आड उलयता तेणें तांकां थंगाच बॉर्न केलें He stilled them, he quieted them, he stopped them, and he continued, let us go at once. We are able, well able. Let's possess it, let's overcome it. Praise the Lord. And now next, even when he says that, again, potyan ya dazan kide ulaita? Na. We cannot. We are amcha nodren. Kide borel hanga? Look at that. Konkani vatspoya. Konkanin vatspoya. You know why we have to read a scripture and break the words and study? कित्याक एक उतर आमकां शिकयता आमी कशीं हा आनी कशें उतर हा जायते फावटी आमी म्हणटा and there we saw the giants the son of Anak which come of the giants and we were in our own sight as grasshopper and so we were in their sight ते grasshopper म्हणटाले करेक्ट न्हू कितें म्हणटा ते तेंच्यांनी डिसायड केलें आमी आमच्या नोदरेन ग्रास हॉपर देवान केला तांकां ग्रास हॉपर सो जेन्ना आमचेर पिडा दुयेंस येता त्रास येता कोश्ट येता गरीबसाण येता सगळें येता आमी म्हणटा हांव असो हांव तसो देवान केला तुका तसो तूं म्हणटाय आनी जेन्ना हांव म्हणटा हांव पावता त्या देसान हांव बरेंपण पळोवंक पावता ना कित्याक हांवें म्हणलां हें जावचें ना हांवें म्हणलें हें पेकोणी आनीक जावची ना I'm counting the last hours of my life. Did God said for you to count the last hours of your life, or God said you shall not die and you shall live to proclaim the works of the Lord? Hallelujah. What does the word say? You shall live and not die to proclaim the works of the Lord. Until I finish the assignment what God has for me, nothing will happen to me. That should be a declaration. Paul says, Paulu munta, हांवें म्हजी रेस पुरी केली म्हणटा तो नाव यू फायट अ गूड फायट ऑफ फेथ तिमोथीक सांगता हालेलुया
ही जी रेस आमच्या मुखार भावार्थाची आसा ही भावार्थानूच धांवोंक जाय आनी हे भावार्थानूच धांवताले पूण हे जे ऑन भावार्थी असले दिसता तातूंत ताणें विश्वास केलो ताणें कितें म्हणलें आमच्या नोदरेन आमी जावन आसा ग्रास हॉपर देवान तांकां करूंक ना आमच्या नोदरेन इन आवर ओन सायट एज दे सॉ दे वर इन आवर ओन सायट एज अ एंड वी वर इन आवर ओन सायट एज अ ग्रास हॉपर दॅट मिन्स आमी इल्लेशे तांच्या मुखार आनी ते व्हडले जायंट्स हाऊ मेनी टायम्स आमी आमची परिस्थिती व्हडली करता आनी देवाक इल्लोसो करता पूण आमी कितें करूंक जाय परिस्थिती आमच्या मुखार जावंक जाय कशी ग्रास हॉपर आनी देवाची बासावणी जावंक जाय कशी जायंट्स वी हॅव टू बी जायंट्स इन आवर फेथ नॉट माय प्रॉब्लम बिकमिंग जायंट इन माय लायफ बट द वर्ड ऑफ गॉड बिकम्स जायंट इन माय लायफ दॅट शूड बी आवर लेबर येस होय सगळं पावलो म्हणून आम्ही सगळी वाचली न्हय हालेलुया थँक यू जीसस प्रेज गॉड ओके कोंकणी रीड सिस्टर 33 वर्स आवी लर्निंग्स आमी कितें तरी शिकता कितें तरी आमकां आदार जाता आमचे जे बंद दोळे आसा खंय ना खंय ते उक्ते जाता आदार जाता प्रेज गॉड शॅल वी कंटिन्यू प्रेज गॉड रीड 33 खरेंच म्हणल्यार थंय ओरिश्ट आमकां मेळ्ळें आनाकाची सोसोत ओरिश्टांची पिणकां आमी तांचे फुडें सारके तोळ तोळ म्हणचे ग्रासोपर हा कोंकणीन तोळ म्हणटा आय नेवर न्यू दॅट इज वॉट इट इज सो दॅट इज कॉल्ड तोळ The reason I asked her to read in Konkani because I never encountered that Konkani word for the grasshopper. I mean, I konkus na. Grasshopper tol, huh? Ah, okay, tol. Na, potun was, same words. खरेंच म्हणल्यार थंय ओरिश्ट आमकां मेळ्ळें आनाकाची सोसोत ओरिश्टांची पिणकां आमी तांचे फुडें सारके तोळ कोण आमी तांच्या फुडें ओ तांच्या मुखार सारके तोळ कशे पावसान येना तुमच्या घरान ग्रास हॉपर येतात न्हय आमगेर येता ग्रीन कलराचे येतात ते ग्रीन ते मागीर ब्रावन असतात ते ते येतात तोळ येता पूण केदेशे असता ते इल्लेशे सो इमॅजिन हे जे ऑन भावार्थी असले तांणी तांची कशी कल्पना केली वॉट सो एवर यू थिंक इट इन युअर हार्ट सो आर यू येस or no mean I'm not saying you I'm reading the scripture in Proverbs it is written okay the Bible says whatsoever you think it so are you what they are thinking they are a grasshopper if they have already declared they are a grasshopper do you think they'll overcome now समजता आमी तांचे मुखार तूं तुज्या दुयेसा मुखार तुका कसो पळयताय तूं तुज्या परिस्थितीच्या मुखार तूं तुका कसो पळयताय तूं तुजे कसले तुजेर अदृश्ट आयला ताज्या मुखार तूं तुका कसो पळयताय एक स्क्रिप्चर आमी रिपीट केलेलो आतांच पावलुचो वेन आय एम वीक आतां वीक हा जाल्यार तेणें कितें म्हणूंक जाय हांव जावन आसा सारको तोळ वय ना आतां तो वीक हा न्हय तेणें म्हणलें वेन आय एम वीक आतां तो कित्याक म्हणटा कित्याक जायते ताजेर कोश्ट आयले पावलुचेर जायते कोश्ट आयले शुभ वर्तमानाक लागून देवाच्या उतराक लागून जेजूक लागून जायते ताजेर कोश्ट आयले पूण त्या कोश्टान पावलू आमकां शिकयता वेन आय एम वीक आय एम स्ट्रॉंग आतां हांगासर हे वीक हा आनी हे उलयताय कितें वीकूच हे उलयता कितें वीकूच When I am weak, I am strong. ये आमी उलोवंक जाय कित्याक आमचे बळ कित्यान हा आमचे बळ कोणाच्या विश्वासान हा देवाच्या इट रियली मॅटर्स हाऊ यू लूक एट युअर सेल्फ खरेंच खरें हे आमकां एक हो संदेश तूं तुज्या तुकांच कसो पळयताय आमी आमकांच कशी पळयता सांगा तुमी उलयात आतां हांव मातशें पॉज घेता तुमी उलयात आमी आमकांच कशीं पळयतात एनीवे take any way and tell but at least say something
You look at yourself good. No problem. Outside or inside also? Same? Praise God. Then you are blessed. We all are blessed. Praise God. Otherwise, how do we look at ourselves? तें पळयता आमी जायना म्हणना सिट्युएशन दिल्या बगर कोण उलोवचो ना सिट्युएशन दिल्या बगर आमी कोण तोंड उक्तें करची ना दीस येता आमच्या जिवितान आमी तुटोन पडटा येता येना आनी अशें दिसता आमकां कोण ना सांग आतां वयव ना परिस्थिती अशी येता आमकां दिसता आमकां कोण ना वयव ना दिसता वो दिसना काल आतां एक कॉल आयलो आनी दुसऱ्या भावार्थाची मनशा ती आनी एक चोडू भुरगें तें भुरगें यंग गर्ल तेची परिस्थिती कितें आहा परिस्थिती कितें आहा तेका उबें रावंक जायना फ्रॉम हिप टू हर नीज sneeze is coming okay from her hip to her knees there is pain joints pain she could not stand okay teka ube raवंक जायना teka चलोंक जायना teka बसोंक जायना when this part is in pain or हांगा कितें आमच्या बॅकान कितें दूख आहा कितें आमकां बसोंक जाता ना सो आतां तेका हॉस्पिटलान एडमीट केला आनी तें आतां हॉस्पिटलाच्या बेडार आहा उठोंक जायना म्हणजे वॉशरुमान वचपाक जायना ह्या मनशाक ह्या भुरग्याक काळजान कसलो तरी बरवसो आसतलो कितें जायत म्हज्या जिविताचें म्हणून कित्याक दोतोरांनी कितें सांगलां रिपोर्ट सगळे टेस्ट केल्या फाल्यां गमतलें पूण ताका सांगलां सिम्टम्स अशें दिसता दॅट यू मायट हॅव टू गो टू सर्जरी हालेलुया यंग गर्ल instead of being in the school she is in the hospital हे भाशेन संवसारान सैतानान मनशांक आमकां कोणाक समजूंक ना दुयेंसांनी अशीं बांदल्या आनी तेचें उतर जावन आसा आमकां आन्सर जबाब जावन आसा देवाचें उतर ह्या दुयेंसाचेर आमकां फायट करपाक एक बरवसो आमकां मेळपाक हें उतर आमच्या जिवितान काम करता आनी ते क्रिस्ती धर्माचे न्हय ते आनी खंयच्या धर्माचे आनी कोण तेंचो नेबर काय कोण वळखीचो आहा तेजे कडेन म्हजो नंबर आसलेलो आनी ताणें म्हाका फोन केलो आनी म्हणलें सिस्टर अशें जालां ताका मातशें मागणें कर आनी जेन्ना हांव ताका फोन केलो उलयलें तेणें म्हाका सगलें पयलें सांगलें 1 2 3 4 अशें सांगलां अशें सांगलां तशें सांगलां हांवें म्हणलें ओके हें सगलें सांगलां वो तुज्या कुडीचो रिपोर्ट ओके ना म्हाजे कडेन आनी एक रिपोर्ट आहा जो देवान आमकां दिला बरयलेल्या उतरांनी आनी तो रिपोर्ट जावन आसा जेसूचो तूं स्वत मानताय वय सिस्टर म्हणूंक लागलें हांवें ताका आनी फुडलें कांयच आरूंक ना वय म्हणलें तेणें तूं सांग म्हाका सांग आनी हांव ताका कडेन उलयलें आनी ताका सांगलें जेसून बायबलान अशें कार्यां केल्या पिडेवंतांक बरीं केल्या भुकेलेल्यांक जेवण दिलां आस नासलेल्यांक बरवसो होप नासलेल्यांक होप दिला मेलेल्यांक जिवंत केला आनी वो जेसू आमच्या पासत खुर्सार मेला ताका पुरला आनी तो पुनर्जिवंत जाला आनी आयचो दीस पासून सासणाच्या सासणांक तो आमच्या सोवे जियेता आनी जी कामां तेणें तेन्ना केलोली आयज पासून तो करता तूं स्वत मानताय वय सिस्टर हांवें म्हणलें ओके आमी मागणें करया आनी ताका म्हणलें दोळे बंद कर आनी आमी दोगांयनी मेळोन मागणें केलें स्क्रिप्चर्स उलयले सोजमणी पयलीं सोजमणी मातशी दिवंक जाय न्हय आतां मनीस तयारूच ना तूं कशें दितलें मनीस तो तयारूच ना कशें दितलें सो जेन्ना ते चेडवान भुरग्यान म्हाका म्हणलें वय म्हणून आमी मागणें केलें प्रेयर केलो आनी आतां कालची खबर आनी आतां नेक्स्ट स्टेप आयज फोन मारून खबर घेवंक जाय पळोवंक जाय कशें कितें अपडेट आहा तें पर म्हणलें पूण वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज देर आर पीपल इन दीस वर्ल्ड दे हॅव लेफ्ट विदाउट होप संवसारान आमी नदर मारून तर पळयता जाल्यार आयज आमकां आमची जिविताची परिस्थिती सांगपाक आमचे कडेन आन्सर ना कित्याक आमी तसली परिस्थिती आजुनी पळोवंक ना म्हणून आमकां ह्या उतराचो तितलें मोड समजोन येवचें ना पूण हे भुरगे ते हॉस्पिटलाच्या खाटीचेर त्या बेडाचेर कश्टवता उबें रावन ताच्यान वॉशरुमान वचोंक जायना अ गर्ल चायल्ड इमॅजिन चेडूं भुरगें
चोडू भुरगें तूं चितोया ह्या भुरग्याक ह्या बरवसाची कितली गरज. जोरी तर हांव ताका विचारीत आमच्या जिवितांत कसल्यो कसल्यो परिस्थिती जाता, शी वूड टेल मी हर सिच्युएशन असले जाता. एक टेस्टिमनी हांवें आयकलेली. हे टेस्टिमनीन कितें म्हणटा, एक अस्तोरी आसली आनी ती सारकी गरीब आसली आनी एक देवाचो मनीस, देवाचो अ मॅन ऑफ गॉड थंगा वयता तिका आनी म्हणटा, तुका म्हणटा पूण स्वर्गाची आनी नरकाची खबर सांगता म्हणटा. स्वर्ग आनी नर्क, ओके, इफेन आनी स्वर्ग आनी इफेन, ओके, इफेनाची खबर सांगता म्हणटा. आनी ती अस्तोरी कितें म्हणटा, इफेन आमी तर बऱ्यो करून तर करिना जाल्यार आमी इफेनान वयतात, वयना अशें आमकां शिकयलां. पूण आमच्यो बऱ्यो करून आमकां इफेनांतल्यान साल्वार करतल्यो काय जेजून केलां तें तूं सोत मानताय तेन्ना तूं स्वर्गार वयताय. हालेलुया. साल्वस हांव कशें आमच्या करण्यांनी. आनी ती अस्तोरी म्हणटा, बाबा तूं म्हाका कितें सांगताय, तूं म्हाका स्वर्गाचें सांगता, तूं यो म्हज्या घरान. आनी घरान भितर सरोन पळयता घोव खाटीर पडला दुयेंसान, भुरग्यांक 5 भुरगीं आहा, जेवण खाण ना. तो ती म्हणटा हें सगलें पळोवन आनी म्हाका इफेनाची कसली भिरांत. हे इफेन म्हज्या दोळ्यांनी हांव दीस आनी रात पळयता. ह्या इफेन नाकीर म्हाका आनी कसलें इफेन हेज्याकीन कडक आसा काय, समजता. सो ज्या मनशाच्या जिवितांत कश्ट आसता त्या मनशाक खबर आहा, जेन्ना कोण म्हज्या जिवितांत एक मोलादीक एक बरवशाची उतरां घेवन येतलो, म्हाका तें उतर कितलें गरजेचें. हालेलुया. That is why I'm telling, there are a lot of people in this world, they are struggling, they are suffering, they are going through a lot of things in their life. आनी देवान आमकां विचून काडल्या हे शुभ वर्तमान, जेजूची बरी खबर कैद्यांक सुटका दिवंक, बरवसो नासलेल्यांक बरवसो दिवंक, पिडेवंतांक पेकोवणेची खबर सांगूंक देवान आमकां विचून काडल्या. हे उतर तर आमी समजता, आमी आपणायता जाल्यारूच हें दुसऱ्याक वचून दिवपाक आमकां सोंपें, वयवो ना. येसो नो. आमी रावया नाका आमच्या जिवितांत त्रास येतले आनी तेन्ना हें उतर म्हज्या जिवितांत हांव आपणायतलें. जायते फावटी आमकां असलीं चिंतनां आसता, पूण आमी रावया नाका. बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल, रियली माय हार्ट क्रायड येस्टरडे. जेन्ना ह्या भुरग्या कडेन हांव उलयता आसतना म्हाका खूब, यू नो, दॅट हार्ट बिकेम हेवी. लॉर्ड, आय डोंट नो वॉट टू डू, बट यू नो. ही तुजी येवजण तुवें ह्या भुरग्याक कॉल मारपाक लायलो, कॉल करूंक लायलो. ही तुजी येवजण, कित्याक तुजी नदर ताचेर पडली. देवाची नदर त्या भुरग्याचेर पडोंक नासली, त्या भुरग्यांक कॉल मारपाचें, कनेक्शन जावपाचें. सैतानाक जाय कोणाकूय देवाची उतरां पडलेलीं कोणाच्या कानार नाका. पूण देवाची जेन्ना येवजण आसा, सैतानाची मांडणी चलना. वय म्हणलें त्या भुरग्यान सोत मानलें, वय म्हणलें. इट इज अ रिजॉयसिंग पार्ट that she accepted. Yes, I believe. Do we believe? Do we look at ourselves as a giant in faith, or do we look at ourselves as a grasshopper when we are in a situation? आमी जेन्ना परिस्थितीन पडटा तेन्ना आमी आमकां हे कितें तें ग्रासहॉपर ते तोळा भशेन आमी पळयता, और आमी पळयता आमी एक भावार्थाचे जायंट्स, अनाकाचे डिसेंडंट न्हय, भावार्थाचे जायंट्स. हालेलुया. समजून येता, भावार्थाचे जायंट्स आमी जावपाक जाय. भावार्थाचे. जो गोलियात दाविदान पळयलो त्या बॅटल फिल्डार येदो व्हडलो, तसो पळोवंक जाय आमी. ताणें गोलियाताक येदो व्हडलो कसो पळयलो, भावार्थ दवरलो त्या देवाचेर, हेचो हांव नाश कोत्ता आनी हेजी गोमटी कातरून उडयता. हालेलुया. तशी आमी सैतानाच्या मांडण्याची गोमटी कातरूंक जाय. सैतानाच्या मांडण्याची, ताच्या फोटीची, एकामेकाची न्हय कसली कसली उतरां दिवन, पूण सैतानाच्या मांडण्याची. जायते फावटी तूं झगडटा, हांव तुका उतर दिता, वयवो ना. When I fight with you, I'm giving words to you. But it is not that we have to fight with the people. लोकां सोवे आमी झगडपाचें न्हय, पूण ही सैतान जो मांडणी घेवन येयला लोकां उदेशी, हें जावन आसा आमचें आत्मीक झूज. आमचें आत्मीक झूज. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. समजून येता. आतां 2 भाशेचे मनीस आमी पळयले, and there we saw the giants. हांगा एक लायन आमी मातशी पळोवया, मातशी आमची नदर घालया, कितें तरी आमच्या भितर बदलावणी येवन दी. हें उतर आमी पळयता आसतना, इन आवर ओन सायट एज ग्रास हॉपर. आमच्याच नदरेन आमी आमकां ग्रास हॉपर कशें पळयलें. कोणें? त्या 10 जाणांनी. कोणें पळयलें? 10 जाणांनी. गो टू द नेक्स्ट चॅप्टर 34.
If we can start from verse 1. Verse 1. Okay. We can start from 7th verse. No, we'll read from 1 only, first verse. Okay. Okay, Numbers 14 verse 1. And all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night. Kide munta ye? What sister? First verse 14:1. हे ऐकून हे ऐकून किती ऐकवले त्यांनी? किती ऐकवले त्यांनी? आम्ही ग्रास हॉपर म्हणला तेच न्हय. दुश्मन आमच्याकीन व्हडले हा आणि थिंगा सगळे व्हडले राकोस आहा आणि आम्ही तांच्या मध्ये इल्लेशे तोळ. हालेलुया. हे उतर ताणी म्हणले. आता किती झाला? अँड ऑल द कॉंग्रिगेशन. व्हॉट इज इट? हमनी सगळे जायती हो सगळे. सगळे व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ ऑल? सगळे जायती हो सगळी. सगळ्यांनी रिपोर्ट मानलो. कसलो? इवल रिपोर्ट सगळ्यांनी सत मानलो. उगडा सावतो कितें चाललेले तें जेन्ना वायट खबर आमी कोणाची बेश्ट नांव उबयता, कॉंग्रिगेशन पयलें कितें सत मानता? एक्चुअली खबर फोट ती, पूण कॉंग्रिगेशन पयलें कितें सत मानता? वायट ते. येस ओ नो? जायते पाटी आमी many a times when people call so and so problem is there, sister pray for us, आमकां मागण्यांत दवर. आनी आमी कितें म्हणटा? सपोज हिलिंगाक मागता, आमी कितें म्हणटा? देवाचेर विश्वास दवर, देवान पेखवणी दिल्या. आनी आमी जायते उदाहरणां बायबलांतलीं सांगता. काल आमी रोकपाट जाले अस्तोरेचें आयकलां, वय ना? सो जेन्ना ही उदाहरणां आमी कित्याक दिता? जेन्ना तूं जेजूचेर पातयेता तें उतर तुका पेखवणी हाडटा. Again in Proverbs we see, Proverbs 4, the word of God is health to our flesh. आमचे कुडीक देवाचे उतर जावन आसा भलायकी, पेखवणी. हालेलुया. आमच्या कुडीक जावन आसा पेखवणी. पूण जेन्ना देवाचे उतर तुजे सवे आसा तें उतर जावन आसा तुज्या कुडीक पेखवणी. पूण हें तूं कशें लावन घेता पळय त्या प्रमाणे आसा. जेन्ना आमी डॉक्टरागेर वयता दोतोर आमकां कितें दिता? दूख आहा, सपोज मसल पेन आहा, कितें दिता? ऑइंटमेंट. ऑइंटमेंट दिना? सूज आहा, कितें आहा, ऑइंटमेंट दिता. वय ना? आतां तूं दोतोरागेर गेलोय, तुका ऑइंटमेंट दिलें, तूं घेवन घरा आयलोय. आतां ऑइंटमेंट कोणा लागीं आहा? ऑइंटमेंट कोणा लागीं आहा? तुवें हाडलें घरा. तूं फार्मासीन वयतलें, थिंगाच लावपाक घेवन घरा येतलें. आतां रेतीरान येवन तूं उतर घेवन हांगा सांडून वयतलें, घरा वयतलें उतर घेवन. उतर घेवन हांगा सांडून वयतलीं आमी. फार्मासीन वेता, कितें घेतात? मेडिसीन घेवन घरा वेता. वय ना? आतां घरा गेले हांव ऑइंटमेंट घेवन, टॅबलेट्स घेवन, ऑइंटमेंट घेवन हांव घरा गेले. कोणाशीन हा मेडिसीन? फार्मासवाल्याशीन हा? कोणाशीन हा? मुकडे हा. येस नो? आतां ते मेडिसीन थंय येले आनी ड्रॉवर ओपन केले एश कोन आनी ड्रॉवरान गायले, ड्रॉवर बंद. दूख खूंय हा? मेडिसीन खूंय हा? दूख खूंय हा? मेडिसीन खूंय हा? डॉक्टर हांव आजुनूय बरें जावं ना. कॅन यू सजेस्ट मी समथींग मोर? सिस्टर तुवें तो स्क्रिप्चर दिला तो आजुनूय म्हज्या जिवितान काम करूंक ना. मेडिसीन खूंय हा? गेल्या म्हयन्यान रेतीर केलेलो सगळें शिकयलेलें. फोनार सिस्टर आजुनूय जावंक ना तो स्क्रिप्चर म्हज्या जिवितान कामूच करूंक ना. खूंय हा तें उतर? ऑइंटमेंट खूंय हा? हातीक लायलो? उतर उलयली? समजता? हे भाशेन आमची जिविताची चाल जाल्या. उतर आयकले हांगा, पूण घरा वचून ते उतर इसरली. उतर खूंय हा? ड्रॉवरान. आतां ते पेन वयतले. ऑइंटमेंट दिलो डॉक्टरान, उतर परगोटणी जाली. उतर घेवन घरा गेली, पूण उतर घातल्यान ड्रॉवरान. ऑइंटमेंट हा ड्रॉवरान. तो तूं ऑइंटमेंट लायना, ते एंटीबायोटीक वॉट एवर टॅबलेट्स दिला ते घेयना, तुका तें जातलें? सो हे उतर म्हज्या जिवितान तर बदलावणी म्हाका जाय. उतरा प्रमाणे हे उतर म्हज्या जिवितान हांवें एप्लाय करूंक जाय.
दॅट मिन्स उलोवंक जाय, डिक्लेरेशन करूंक जाय, जीद दवरूंक जाय, जिद्दी जावंक जाय आमी उतराक. Unless and until I don't see, I will keep confessing the word of God. I'm not going to give up on this. I'm not going to give up. हांव त्याग करचें ना देवाच्या उतराचेर. म्हाका दिसती ना पण 1 म्हयनो जालो, 2 म्हयनो, 3 म्हयने, 4 म्हयने, 5 म्हयने, वर्सां गेलीं. I'm not going to give up. Hallelujah. 25 years it took for Abraham to get the seed, Isaac to born. आयझॅक जावपाक लागून 25 वर्सां लागलीं. पूण बासावणी येयलोली केन्ना? तो 75 आसलो पळय तेन्ना. 25 वर्सांनी. अँड लॉट ऑफ इन्सिडंट हॅपन इन बिटवीन वी सॉ. जेन्ना आमी जोसेफाचें उदाहरण पळयता, बोनखोणेन उरलो, कितले वर्सां ताणें कोश्ट काडले. गव्हर्नर जावचे पयलीं 13 वर्सां तेजी जर्नी आहली. 13 years. Every day it looked like God has forgotten the dream what he has given me. अशें दिसतालें की देव विसरलो, ते सोपोन दिलेलें पळय देव विसरलो काय. कित्याक येयलेल्या दिसा कोश्ट म्हाका, त्रास म्हाका. पूण एक शोभ ताणें तोंडांतल्यान काडलो ना. विस्वाशी रावलो त्या स्वप्नांक, जे सोपोन देवान दिलोलें. एक उत्तर तो उलयलो ना. इतले कोश्ट ताणें ताच्या जिवितान पळयले, पूण एक उत्तर ताणें काडलें ना. तो विस्वाशी रावलो तें सोपोन घेवन. आमी 1 वर्स 2 वर्स काबार वय ना. सो आमी शिकोंक जाय. ह्या जे हिरोज आहा आमच्या बायबलान, जायते तांच्यांनी भावार्थी जे आसा आमकां जायते शिकयल्या. भावार्थाची यात्रा म्हणटा आमी, भावार्थाची चाल म्हणटा आमी. वोवूय जावन आसा एक भावार्थ आमकां. पूण कितें जाता, हातूंतल्यान आमी शिकता आमी ह्या वाठारांतलीं काय आमी त्या वाठारांतलीं. आमी 10 जाणांच्या ग्रुपान येता वा आमी त्या 2 जाणांच्या ग्रुपान येता. म्हज्या जिविताची तयारी उतरां सवे कशी, 10 जाणांच्या ग्रुपान रावपाची वा त्या 2 जाणांच्या ग्रुपान रावपाची. ही कसली तयारी हांव करता दीस आनी रात. Say hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. म्हणत सोगली हांव तयारी करता कालीब आनी जोशुआच्या वाठारांत रावपाची. थँक यू जीसस. खरेंच करतली न्हय आयज सान सुरू काय आमी ती वर्सां जातली. लिफ्टेड अप देयर वॉइस एंड दे क्रायड. आर यू गोइंग टू क्राय? वे येना तेना ही पळयना ती पळयना, चेडो सारको ना, विजा लागना, तें जायना. आमच्यो ह्योच खबरो. आमी हांगा शिरको ना. जायना तोंड उक्तें जालें कितें पळय जायना तें आमचे प्रॉब्लमाचें उलोवप. हाऊ मच Caleb and Joshua should have spoken, Lord, we saw that giant over there. What you are going to do? Are we really able? तो कांय जाणना. तो डायरेक्ट डेक्लेरेशन, we are well able. We are well able. Let's go. तुझी परिस्थिती तर आता ह्या वेळार कसली तरी आसा. आतांच म्हण ओ हे उतर देवाचें म्हणटा. कम ऑन, आय गो विथ दिस वर्ड. हे उतर हांव घडोरतां. I'm not going to give up on this word. Forget about my situation. I'm going to declare the word of God over my situation. हांव हे देवाचें उतर उच्चारतलें म्हज्या परिस्थितीचेर. हांव गिव अप करचें ना. आयज म्हाका दिसती पडना कितें देव करून हाडटलो म्हज्या जिवितान, पूण हांव जियेता दिसती पडटा तेजेर न्हय, पूण दिसना तेजेर. प्रेज द लॉर्ड. आतां हांगासर कितें म्हणटा, एंड ऑल द कॉंग्रिगेशन लिफ्टेड अप देयर वॉइसेस and cried, and the people wept that night. कितली सोकोत तेणी घेतली आख्खी रात बसून रडपाची. हीच सोकोत तर तेंच्यांनी घेतलेली देवाच्या बासावण्याचेर मनन चिंतन करपाची. बदलावणी येवची नाहली. आख्खी रातभर तर बसून एका मनशाक सोकोत हा रडपाक, जाल्यार आख्खी रात बसून मागणें करपाक जायना. देव आमची केपेबिलिटी दाखयता आमकां. ओके, लेट्स इमॅजिन. ओके, कल्पना घडोवया. हांव तुमकां उतर दिता, तुमी कल्पना घडोवयात. ओके, हांव म्हणटा एक घर. तुमच्या मनान घर येयलें? तुमचे घरचें घर येयलां आसतलें न्हू, युअर ओन हावस. येस ओ नो? द मुमेंट आय से हावस, तुज्या मनान येयलें कितें? तुजें घर. म्हज्या मनान म्हजेंच घर आयलें. आतां हांव म्हणटा त्या घराचो कलर येलो.
तें घर येल्लो जालें बंद करा दोळे आनी पळयात. आतां हांव म्हणटा तें घर येल्लो कलराचें जालें वो ना. ते घराक पळयता आसतना त्या घराक 2 विंडो आमकां दिसती पडटा भायल्यानसान पळयताना. दिसले विंडो? ते घरांतल्यान एक मनीस भायर सरता धवें आंगवस्त्र घालून. दिसलो? आनी तो मनीस त्या घरांतल्यान भायर सरतना तेजे केंस ताच्या शोल्डरा कडेन पासून पावता. दिसलो? खाडूय आसा तेका. दिसलो? तेज्या हातार नदर मारली तुमी तेज्या हाताक दोनी हाताक बुराक आहा. आनी त्या बुरकाक पळयल्यार दिसता तो बुराक खिळ्यांचो. तो चलोन आतां तुजे सरशीं येता त्या घरांतल्यान. तेच्या दोनी पांयांकूय बुराक आसा. दिसती पडटा? आनी तो जेन्ना तुका व्हरोंक येताना धोयें फूल आंग वस्त्र घालून तो येता. आनी तूं त्या घरा भायर रावन सगलो चिकलान आमी बुडलेलीं आहा. तुजे हात चिकलाचे आसतनाच तो आपल्याचे नितळ हात तुज्या हातीक दवरता. आनी तुज्या हातीक दवरून तो आतां तुका त्या घरान व्हरता. आनी तूं सगलो वेळ चिंता हांव इतलीं वर्सां ह्या चिकलान रावलो, वायट सगलें जालें, तरी आसतना वो म्हजो सोडवणदार म्हाका व्हरोंक आयलो ह्या चिकलांतल्यान आनी म्हाका आपणायलो. आनी तुका तो वेंगयता आनी त्या घरांत भितर सरता. आनी जेजू आमकां म्हणटा तूं कसो आहा तें म्हाका परवो ना, पूण तूं म्हाजेर विस्वास दवरताय हांव तुका सासणीक जिवीत दितां आनी सासणीक जिविताच्या घरान तुका घेवन हांव प्रवेश करतां. आनी आयज आमी त्या चिकलांत आनी उरोंक ना, त्या पातकान आनी उरोंक ना, पूण जेजू आयलो आमकां वायटांतल्यान सोडून नवें जिवीत दिवपाक, तुका वेंगोवपाक, तुजो मोग करपाक. हें कार्य जेजून तुज्या आनी म्हज्या पासत केलें. आनी जेन्ना तेज्या हाताक आनी पांयांक आमी ते बुराक पळयले, जेजून जें कार्य खुर्सार केलें तुका आनी म्हाका सोडोवपाक, तो तीच निशाणी घेवन सासणांक तसोच रावलो. आमकां नियाळ आसपाक कितें जेजून आमचे पासत केलां हे तेच्या सगल्या वर्त्या देण्या पासत एकाच ताळ्यान तेका आमी म्हणुया जेजू हांव तुका अर्गां दितां, हांव तुका दिनवासतां. तुवें म्हाका वेंगयलाय आनी तुवें म्हाका सगल्या वायटांतल्यान सुटका दिल्या. जेजू तुका हांव अर्गां दितां. तुजो मोग तुवें म्हजेर वर्त्या मापान वतयलाय म्हूण. थँक्यू जीसस, थँक्यू जीसस, थँक्यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू जीसस, थँक्यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू जीसस. हालेलुया. ओके, आतां एक प्रश्न विचारता. जेन्ना जशें जशें उतरां ह्या तोंडांतल्यान भायर सरलीं तशें तशें आमी चिंतप केलें? तशें तशें चिंतप करता आसतना आमकां एक समाधान मेळ्ळें, मनाक शांती आयली, मनाक संतोश आयलो? वयवो ना. पूण जेन्ना ही आमी चिंता आसतना कितेंय आमची परिस्थितीचेर आमी चिंतालीं, ती परिस्थिती एका जाग्यार आहा थिंगासर, वयवो ना. पूण आमकां ती एक एबिलिटी आसा की आमचें मन शिफ्ट करपाक. ही देवान आमकां जी पदवी दिल्या, आमचें मन शिफ्ट करपाची, कल्पना करपाची, ह्या पदवेचो आमी दीस आनी रात उपाय करूंक जाय, उपयोग करूंक जाय. उपाय मीन उपयोग करूंक जाय. हालेलुया. कित्याक जेन्ना आमी जशी जशी कल्पना, एंड आय नेवर न्यू, म्हाका खबर पासून नासली ही उतरां जेजूच्या हातून बदलतली म्हणून. म्हाजें एकूच, वेन आय स्टार्टेड
आय जस्ट वॉन्टेड टू टीच यू ऑल आमकां देवान पदवी दिल्या कल्पना करपाक पूण हें कशें खंय फ्लो जालें इट्स द वर्क ऑफ द होली स्पिरीट आय नेवर मेंट टू डू दीस आय ओनली मेंट टू आस्क यू टू मेक अ पिक्चर ऑफ अ हाऊस एंड द कलर ऑफ अ पिक्चर दॅट्स इट बट द वे हाऊ इट फ्लोड आय डीड नॉट नो I did not know. But in that place, in that imagination, देवान आमकां दाखोवन दिले तुका चिखलांतलो काडूंक हांव आयला तुका हांवें म्हणूंक ना तूं पयलो ना धू आनी साफ जा आनी मागीर तुका हांव घरांत वता चिखलाचोच आमकां घेवन गेला कित्याक तेजे रक्ताचे हात ताणें आमचेर विस्तारले सो हेजो अर्थ असो आमी समजुया की देव रावना आमी बऱ्यो कोरण्यो करतली आमी बरी जियेतली आनी मागीर आमी त्या स्वर्गीच्या राज्यान वयतले म्हूण ना सांत पावलो म्हणटा आमी स्वर्गीच्या राज्याचे सिटीजन घेवन आसा वी आर द सिटीजनशीप ऑफ द हेवन हालेलुया वी आर सिटीजन्स ऑफ हेवन म्हणटा सांत पावलो आतां हातूंतल्यान आमी अशें शिकले की देवान आमकां कल्पना करपाक देवान आमकां पदवी दिल्या God has given us the ability to make an imagination. Hallelujah. So nobody can say, मोजे वाईट चलता आसतना कशें म्हणून म्हज्यान बऱ्यान चिंतू येता म्हणटली आमी आनी हेच्या फुडें सिस्टर म्हजी परिस्थिती इतली वायट आहा आनी तूं म्हणटा हें चिंत जायना म्हणटली आनीक जायना म्हणटली आमी आनीक जायना म्हजे कडेन जायना बरें चिंतूंक कित्याक म्हजें सगळें जिवितान पाड जालां जिवितान तुज्या पाड जाला खरें पूण तुका बरें चिंतपाक जायना म्हणटा तसलें ना कित्याक आमी आतांच चिंतलां आतांच आमी कल्पना केल्या वय ना सो आमी म्हणूंक जायना तें काम जायना म्हूण चिंतना घडोवपाचें देवान दिल्या ती पदवी कित्याक देव तसोच करता आपणाचे जिवितान देव चिंता उलयता कल्पना करता उलयता उजवाड जा म्हणलें तेन्ना चिंतलो ताणें उजवाड आनी तो उलयलो वय ना आनी हीच पदवी ताणें आमकां दिल्या आतां जेन्ना हे 10-12 जाण गेलोले 10 जाणांनी कितें चिंतप घडयलें आमी तोळ 2 जाणांनी कितें म्हणलें वी आर मोर दॅन एन ओवरकमर आमी जैतिवंत कित्याक जीव देव आमचे सोवे आसा जीव ह्या देवान म्हाका ही बासावणी दिल्या सो वी आर मोर दॅन एन ओवरकमर इन क्रायस्ट जीसस वी आर विक्टोरियस इन क्रायस्ट जीसस There is no battle in my life which I cannot overcome when I am in Christ. Hallelujah. जेन्ना तू क्रिस्ता सोवे हा कसलेच झूज अशें ना की तुजे कडेन ते जिखूंक जावचें ना भावार्था विरेत आमी ते जिखतल्यात येसो नो कितें म्हणलें कालिबान भावार्थान आमी ते जिखतल्यात दुबावा विरेत आमी ते जिखतल्यात दुबाव तर म्हज्या भितर आसा जिखपाचें तुमी चिंतनाका पासून दुबाव मनान तर म्हज्या आसा कल्पना पासून करपाचें ना हांव हें बॅटल जिखतलें म्हूण दुबाव आसत तें खडो पसून दर्यान पडचें ना हालेलुया सगलीं सोसोद हांगासर पयलो तो वायट रिपोर्ट आयकता आनी कितें म्हणटा दे लिफ्टेड अप देयर वॉयस एंड दे क्रायड एंड ऑल द पीपल वेप्ट दॅट नायट they could have get together and start praising God for the victory. Yes or no? But what they chose? They chose to cry for the whole night. But they had an opportunity to praise God, right? Joshua jenna Jericho poilo kiden disle? Hoy fortified wall ha Jericho wall ha koso pautalo devan kide म्हणले? So this सातिये दिसा वखणनी बोवाळ मारात वय ना आनी बोवाळ मारता आसतना कितें जालें आख्खें सगळें जे जेरिको वॉल जे फोर्टिफायड वॉल आसले इतले स्ट्रॉंग होल्ड आसले चुरो जालो पडोन वय ना चुरो जालो समजता पूण आमच्या जिवितान जेन्ना व्हडली व्हडली दुर्गा आमकां तर दिसती पडटा दुस्मानान बांदलोली आमकां दिसता ती आनी कोण हालोवचो ना कोण भायल्यान भितर येवचो ना कोण भितरल्यान भायर वयचो ना कोण म्हाका कांय सांगनाका हांव कोणाक कांय सांगनाका कित्याक तुमकां कोणाकूच खबर ना म्हजें कितें जिवितान चलता पळय तें दीज आर द थिंग्स वॉट वी स्पीक यू डोंट टीच मी वी से यू डोंट नो वॉट आय एम गोईंग थ्रू येस ओ नो वी से दोज थिंग्स आमकां खबर तुमकां खबर ना आमच्या जिवितान कितें चल्लां तें
तुमच्या जिवितान कितें चल्लां तें आमकां कसलोच इंट्रस्ट ना जाणा जावपाक, पूण आमकां इंट्रस्ट आसा तुज्या जिवितान कितेंय चलो हें देवाचें उतर जेन्ना तुज्या कानार पडटलें, तूं आपणायतलें, तुज्या जिवितान पळय कितें चलता तेजो नाश जातलो. हालेलुया. थँक्यू जिजस. समजणी येता, समजता आमी. आतां हांगा तांकां इचून काडूंक जाता आसलेलें सर्गींच्या देवाक वाखाणपाक, खंयच्या देवाक? सर्गींच्या बापाक. कित्याक कितें कार्य ताणें पयलें दाखयलेलें तांकां? कितें पयलें आमी एक्झॉडस 14? They did not cross the Red Sea. The generation does not know how they crossed the Red Sea. ते पोरजे खबर ना. हे सगळे all the congregation, they lifted up their voice and cried. We need to lift our voice and sing praises and worship to the Lord and adore him for he is good. His mercy endures forever. हालेलुया. तेजी मोहिमा, तेजी कृपा सासणांक तोखता तसली ह्या कार्याक लागून आमचो ताळो आमी लिफ्ट अप करूंक जाय. आमची परिस्थिती चिंतून रडोन न्हय. हालेलुया. पूण आमचो ताळो आमी उबारता आनी कितें म्हणटा? ओ म्हज्या देवा, कितें म्हूण म्हज्या जिवितान तुवें केलें? ओ म्हज्या देवा, कित्याक म्हूण तुका म्हजी काकूत आयली ना? ओ म्हज्या देवा, कित्याक म्हूण हांव हे त्रास भोगतां? ओ म्हज्या देवा, कित्याक म्हूण म्हाका सगल्यांनी साडली? आवय वोत वेळ तर आमी ओ म्हज्या देवा तुका हांव दिनवासतांनी आर्गां दिता म्हणटा. जें कितें तुज्या काळजान पळय तें तुफान आयलां तें शांत करपाक तें उतर तयार आसा. हालेलुया. समजता? ओ म्हज्या देवा, आर्गां दी ओ म्हज्या देवाक. असली पिळगां आमी जावया नाका. ऑल द कॉंग्रिगेशन लिफ्टेड अप देयर वॉइस एंड दे cried in what? Faith or fear? They cried in fear. बिरान तेन रडपाक लागली. कित्याक? कितें पिक्चर दिलें 10 जाणांनी? That's why you be very careful. कोण तुका कसलें पिक्चर दिता पळय तेजेर. बी वेरी केअरफूल. तूं कोणाचें उतर आयकोन ती कसली पिक्चरां तुज्या जिवितान तुका दिता पळय ती पिक्चरां म्हणल्यार मुवी पिक्चर्स हांव म्हणना. आय एम नॉट स्पिकींग अबाउट द मुवी पिक्चर्स. कल्पना उतरां दिता, कल्पना जाता. वय वना आयस्क्रीम कितली जाणांनी चिंतले आयस्क्रीम कोण? Yes or no? Do you not understand? Ice cream. Close your eyes and listen. Ice cream. Do you see ice cream? Yes. That means what? When somebody speaks, it makes a picture inside of you. जेन्ना कोण आमच्या कडेन उलयता तेजें आमच्या भितर एक चित्र तयार जाता. पिक्चर म्हणल्यार चित्र म्हणुया, नाल्यार तुमी मुवी पिक्चर्स वचमोंग आय एम नॉट स्पिकींग अबाउट द मुवी पिक्चर्स. ओके. जेन्ना मनीस आमच्या कडेन उलयता इट मेक्स एक चित्र आमच्या भितर. सो वी नीड टू बी वेरी केअरफूल. आमी कोणा कडेन उलयता, कोणा कडेन वेळ सारता आनी तो मनीस म्हाका कसले पिक्चरां दिता, कसले चित्रां दिता. बिकॉज वॉट एवर पिक्चर यू आर मेकिंग दॅट इज वॉट यू आर गोइंग टू हॅव. तूं कितें पळय चित्र कोत्ता तुका तें फावो जातलें तुज्या जिवितान. आमच्या जिवितान आमचे गेटवेज, आमचे दोळे, आमचे कान, आमचे तोंड. तूं कितें आयकता, तूं कितें पळयता, तूं कितें उलयता, दीज आर द गेटवेज where the devil can have access inside of you. What you see is going to make picture in you. What you hear is going to run in your mind freely. What you speak is going to get things in your life the way you speak and what you speak. Hallelujah. So jenna ami kide poita whatsoever you think it so are you. Jenna ami kide aykota tu tejer नियाळ करता. जेन्ना तूं कितें उलयता तें तुज्या जिवितान घडोवन येता. आयज आमी ही पोरजां पळयता. ऑल द कॉंग्रिगेशन लिफ्टेड अप देयर वॉयस. सगळे पोरजेन ताळो उबारलो. आमकां नवे करान कितें म्हणटा? ताळो उबारून देवाक आर्गां दिया. दाऊद आमकां कितें शिकयता? दाविदा राजा, सगळ्या तुज्या ताळान तुज्या बोळान तूं देवाक आर्गां दी. आर्गां दी 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 म्हणटा. कोण आमकां सामजान आमकां स्तोत्रान कोण म्हणटा आर्गां दी कोण? दाऊद आमकां सांगता. वय वना किंग राजा. ताच्या जिवितान सगळें बरें चलतालें. मागीर आमच्या जिवितान सगळें बरें चलता. मागीर कितें करूंक जाय आतां आमी? बरें जायसर रावपाचें आनी मागीर आर्गां दिवपाची. स्टार्ट गिवींग प्रेजीस एंड थँक्स टू हिम इन ऑल युअर सिट्युएशन. हालेलुया. 1 Thessalonians 5:18 आमकां म्हणटा इन ऑल द सर्कमस्टॅन्सीस गिव थँक्स टू द लॉर्ड.
हालेलुया. हे देवाक जेन्ना आर्गांची भेट तर आख्खी रात तांच्यांनी दिलोली. आतां एक मनीस आख्खी रात बसून रडोंक शकता जाल्यार आख्खी रात बसून मागणें करूंक शकना. पूण आमकां मागण्यांक बसतात घांटी वाजता. वय ना मागण्यांक बसली रे बसली आमी लेफ्ट एंड रायट. विल्डरनेसान उरली, अरण्यांत उरली 40 वर्सां. वय कांय ना तांगासर. आनी तूं जाणा कितल्या दिसांची वाट आसली ती? 11 दीस. एक्चुली वाट आसली 11 दिसांची. हय इजिप्टानसान ते प्रॉमिस लँडान वचपाक 11 दिसांची वाट. कितलीं वर्सां लागलीं? इल्लीशी न्हू, कांय ना प्रॉब्लेम न्हय. थोडीं वर्सां न्हय, जायतीं जालीं. तेका लागून आमचे परिस्थितीन पळय आमी जेन्ना आसता त्या परिस्थितीन आमी उरोंक रावपाक देवाची येवजण न्हय, तातूंतल्यान आमी भायर सरोंक जाय. कित्याक देवाची प्रॉमिस कितें? प्रॉमिस लँड, बरेपण, देवाचें गुडनस, देवाची जी कृपा दयाळाय आसा तातूंत आमी भितर सरोंक जाय. पूण तातूंत भितर सरपाक जी थोड्या वेळाची तूं आर्गां दिता तूं भितर सरताय, तूं आर्गां दिता तूं भितर सरताय. पूण हांव तर गुणगुणटा कुडकुडटा आनी सगळें कंप्लेन कोता. ती 11 दिसांची वाट 40 वर्सां जावन पडली. आनी ती सगळींच जाणां वसोंक ना. ही कोण रोडलीं दुबावलीं, those people did not go. Hallelujah. And now we cannot say God is not good. Huh? Aaron? Aaron, Moses' भाव. Praise God. Okay. Now, no, do you have a Bible? हुई जोड लागता. फुडल्या काडा. Sabina नेता त्यांना घेऊन या. Even when you come to Jakniba, no, wherever you go, no, carry your Bible. So you will start having that references at the same time. Ata walk on, talk on. At least this is better. Maja timer, when I was hearing the word for the first time, aw chinta ata ek fati. Papa was preaching on Stephen. Okay, in the book of Acts. Stephen who was murdered. Stephen, okay. Ani tejer to teaching didalo first time. Ani aw aikota. I never knew that Stephen is from the Bible. हांव म्हणटा स्टीफन म्हणून कोण नांवाचो आहा तेजी तो टेस्टिमनी सांगता. You see how I was? कितेंच नको. हांवें केन्ना लायफ एंड बायबल शिकोंक जाय म्हणून ओपन करूंक नाहलो. आनी केन्ना ओपन करी पोन्ने कोरारान सगलो देवाचो राग ते आयकोन भिरांतेनूच बंद. हां भिरांतेनूच बंद. देवाचो मोग देव मोग म्हूण खबरूच ना. देवान कितें केलां खबरूच ना. आनी हांव ओपन करी केन्ना प्रॉब्लम येयलें. When I was in abroad, open केलो वाचलो, आवो हिंगा उजो थिंगा उजो, बियोनूच बायबल बंद. हे भशेन आमची जाल्या सिट्युएशन. बट टुडे when I open, I see his love only, everywhere. तेचो मोग. कशें ताणें आमकां वेंगयलें. कशें आमी कल्पना केली आतां जेजू आयलो आमकां चिकलांतल्यान भायर काडलो. वय ना? वो मोग. पूण जेन्ना समजणी नासतना उक्तें केलें, कितें जातलें? जुदासा भशेन स्टोरी. हालेलुया. समजता? थँक यू जीजस. आमची स्टोरी जावंक जाय कोणा भशेन? पावलू भशेन. नेणार आसली पयलींच. कितेंच कितें करी. चित्ताली देव म्हणचे एक भिरांत. देवाक देवाचें सगळें सांबाळप म्हणल्यार दुसऱ्यांक पासून मारल्यार कोता येता. हे भशेन आसलें पयलें. वय ना? पूण जेन्ना ताणें जेजूक एनकावंटर केलो, जेजूक तो फर्स्ट टायमाक जेजूक ताणें एनकावंटर केलो, 3 दीस तो नियाळ केले ताणें त्या उतराचेर. 3 दीस. आनी 3 दिसां उपरांत ताची नदर ताका परत्यान दिली एक देवाच्या मनशा उदेशी. आनी तेन्ना सावन ताणें आपणाची जर्नी स्टार्ट केली. आमकां देवाच्या उतराचेर नियाळ जाय. इट्स नॉट दॅट हांव तो कोण वो कोण. आय विल गेट द नॉलेज. आय विल गेट द नॉलेज. बट आय नीड अ रिलेशनशीप वीथ द वर्ड. देवाच्या उतरा सोवे म्हजो संबंद सुरू जावपाक जाय. संबंद. दीस शूड बी the part of my life. I might even forget to take anything with me, but I go wherever I go with my Bible. It's very close to me. Hallelujah. Kal evening I sokol Bible adung na. Evening session ang Bible वयर उरलो because I was thinking of going and studying the word. But मागीर हांव हांगासरूच उरलें. म्हजें मन थाऱ्यार ना. हांव आयकता उतर, but at the same time अशी म्हाका हॅबिट आनी सोयी जावन पडल्यान असो भाग जाला की वो सांगाता ना म्हजी गाडी चलना. This is how आमचे. हांव म्हणना तुमी सेम करात. युअर वे वूड बी डिफरंट, बट आय एम शेअरिंग माय थिंग. हांव म्हजें शेअर करता. हें पुस्तक ना जाल्यार म्हाका कितें तरी उणें उणें कशें दिसता. एंड वेन दॅट बायबल इज वीथ मी, I feel experience that I'm complete.
द वर्ड इज इन माय हार्ट. द थिंग्स वॉट एवर म्हाका बाय हार्ट आहा ते सगळे म्हज्या काळजान आहा. बट तरी पूण हें म्हाका सांगाता जाय. अशें म्हजे जिविताची चाल जावन पडल्या. कशी आसूं तुमकां कितें समजणी येता पळय आत्म्या कडेन तुमी उलोवयात आनी तुमची एके भाशेची चाल दिसा दिसपट्टी चाल आमची सुरू जावंक जाय. दॅट यू कॅनॉट लीव विदावट द वर्ड. आमकां उदक नासतना रावंक जाता? तुमचे बॉटली आहा तुमचे सांगाता वयव ना पासून जाल्यार तुमी उठोन फाटल्यान वचून उदक पियेतली वयव ना. सो मनशाच्या कुडीक भूक आनी तान लागता. करेक्ट न्हू? ताका लागून वयता थंय आमी आमचे बॉटली घेवन आमी वेता. जेवणाचो पासून बंदोबस्त आमी करता. करेक्ट न्हय? कित्याक कुडीक आमच्या उदकांनी आमकां जेवण जाय. तेच भाशेन आमच्या ओतम्याकूय भूक तान लागता आनी ओतमो खंयच्याय टायमार भूक येता आनी म्हणटा जेवण जाय. काडलें, ओपन केलें, वाचलें. हालेलुया. समजणी येता? Okay, let's go back. We are going to finish this now. And all the congregation lifted up their voice. आता हांगासर आमी कितें शिकता? वर्स 1 सोगली पोरजा रॉडने करपाक सामकी हुशार. रॉडपाक सारकी. आमी कितलीं जाणां हांगासर बसलेलीं रॉडांक हुशार आहा? देवाचे मोहिमेक न्हय, आमच्या परिस्थितीचेर. देवाचे मोहिमेक आमी रडटाच. आतां एक वर्शीप सॉंग लायलें, सगलीं रडटलीं. वयव ना? हांवूय रडटलें. कित्याक? You get involved into that. You experience the presence of God. देवाचे मोहिमेक रडटा. प्रॉब्लम येता म्हूण कितलीं जाणां रडोंक हुशार ते सांगात. पयलीं आनी आतां. ओल्ड एंड न्यू. ओल्ड एंड न्यू. आतां ना. आतां रडना. आतां एक सिक्रेट कॅमेरा धाडूंक जाय. कोणें ना म्हणलां पळय तेंगेर. कोणें ना म्हणलां ताका हिडन वॉयस हें धाडपाचें. कितें म्हणटा तें? रेकॉर्डिंग आयकपाचें. रडले बीप 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 सावंड. सेटिंग हें करपाचें ना म्हणल्यार तो मनीस रडलो वेदर सॉरी बीप 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 वाजलें. देन यू वील बी रिमाइंडेड रडोंक जायना म्हणलेलें हांवें. हांव रडना. येस ओ नो? हालेलुया. थँक यू जीसस. सेम ती हुशार रडोंक. कित्याक? आमी कोण? तोड रायट? वॉट इज इट? तोड. ग्रास हॉपर. रोडली. कित्याक? पिक्चर कसलें बसयलां? पिक्चर बसयलां हांव तोड. तोर न्हय तोड. ग्रास हॉपर ना तोर म्हणशात. तोर पासून व्हडलें आसतलें. ओके एनीवेज. सो हांगा कल्पना कसली बसयल्या? आमी ग्रास हॉपर. कल्पना ग्रास हॉपर बसयल्या. देवाक आर्गान दिवंक आनी रडटलीं. देवाक म्हणटलीं कित्याक म्हूण तुवें आमकां ग्रास हॉपर केलें आनी इतले व्हडले जायंट्स तुवें त्या सुवातीचेर दवरले. समजता? आतां इट्स टायम फॉर अस टू चेंज आवर थिंकींग. इट्स टायम फॉर अस आमची कल्पना आमी बदलूंक जाय. कालूय आमी म्हणलेलें आमकां हो वेळ जाला स्वताक फुडो करून आमी हे संवसाराच्या जी चाल आसा, जी संवसाराची जी आमकां एक शिकोवण आसा ताका फाट करून आमी देवाच्या उतराक फुडो करपाचो आमचो आतां हो हाय टायम जाला. इट इज टायम फॉर अस टू से येस टू द वर्ड ऑफ गॉड नो मॅटर वॉट इट सेज. इट कूड बी अगेन्स्ट माय फिलींग. म्हजे फिलींग म्हाका जी भावना जाता युअर फिलिंग्स म्हणटा न्हू ताच्या अगेन्स्ट आसतले. यू मायट नॉट फील गुड टू डू अकॉर्डिंग टू द वर्ड बट इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू युअर फिलींग बट इट इज अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड. आमच्या भावनांचेर कांय ना, आमच्या फिलिंगाचेर कांय ना. तें उतर कितें सांगता तें करपाक आमी तयार जावंक जाय. बिकॉज इट वील कॉस्ट फॉर अस. यू हॅव टू गिव अप ऑन युअर डेली हॅबिट्स. सदांची संवय आमकां गिव अप करूंक जाय, नाकारूंक जाय. उतराक तर जागो दितेली संवय सदांच्यो आनी उतर सदांचें. जर म्हाका संवय आहा गॉसिप करपाची, यू नीड टू गिव अप ऑन दॅट. जर दुसऱ्यांचे वायट उलयले बगर म्हाका झेम पडना, यू नीड टू स्टॉप दॅट. बिकॉज ते आनी देवाचे उतर वांगडा चलोना. हालेलुया. आनी जेन्ना हे उतर आमच्या तोंडान पडटा तुका आनीक वेळ आसा दुसरें करूंक? जरी तर एक मनीस दुसरें कोता तो मनीस वेळ देव उतरां सांगता सारिना. कित्याक उतरां सांगता जेन्ना आमी वेळ सारता हे उतरूच आमचें तोंड एके भाशेन कंट्रोलान हाडटा. समजता? कित्याक तुजें तोंड उगडटलें तुज्या भितर कितें आहा तें भायर सरतलें. हालेलुया. आतां हांच्या भितर कितें भरोन आसलें सगलें? भिरांत हा म्हूण दुखां आनी सगळे व्हडल्या ताळ्यान सान रडणे आनी सगळीं जाणां वेप्ट
दॅट नायट आख्खी रात ती रोळली. आख्खी रात आमी देवाक वाखाणया. आख्खी रात आमी देवाक दिनवासया. आख्खी रात आमी देवाक तेजी मोहिमा आमी उच्चारया आमच्या तोंडांतल्यान. पूण ना की आमी रोडया. आतां दुसरें कितें म्हणटा, एंड ऑल द चिल्ड्रन ऑफ इस्रायल murmured against Moses and against Aaron, and the whole congregation said unto them, can we go down? The whole congregation said unto them, would God that we had died in the land of Egypt, or would God we had died in this wilderness. Okay, change to NLT please. Now, their voices rose in a great chorus of protest against Moses and Aaron. If only we had died in Egypt, or even here in the wilderness, they complained. आता तांकां खंयचो उगडास आयलो? कितें बरें चलतालें इजिप्टान तांचें? जेसून कितें म्हणलें मोजेसाक? इस्रायलाचे म्हजे पोरजेचें कितें म्हज्या कानार पडलें? कितें कानार पडलें? खंय बोब माताली रडटाली? इजिप्टान. आतां खंय रडटात? इवन दो देवान तांकां इजिप्टांतल्यान भायर काडली, पूण तेंच्या भितर जें इजिप्ट आहा तें देव भायर काडूंक पावलो ना. तें कोण भायर काडटलो? हांवूच. आमच्या भितर जें कितें अनभावार्थीपण आहा तें भायर काडटलो कोण? हांवूच. देवान ती रोडली इजिप्टान म्हूण तांकां त्या जाग्यान सावन भायर काडली, पूण तो जागो तो इजिप्टांच्या मनान पळय बोल्लेलो आहा तें भायर काडपाक देव काडटा. देव तयार आसा. ही इज एबल. बट आर वी एबल टुगेदर विथ हिम टू अलाव हिम टू डू दॅट थिंग इन आवर लायफ? देव तयार आसा. जें देवान कितें करूंक जाय तें देवान केलें, पूण आमचो जो वांटो आतां कितें करपाचो आहा तो आमीच करूंक जाय. समजणी येता? आमी उगी बसतली आनी देव करतलो म्हूण रावतली. जायते पाटी आमी म्हणटा देवाक जाय जाल्यार देव म्हाका बरें करतलो. कितले पाटी आमी आयकलां हें? देवाक जाय जाल्यार देव करतलो. आयकोंक ना तुमी हें? हो तुमी कांयच नको आसलेले भशेन बसल्या. कोण अशी हालना अशी हालना, स्ट्रेट आहा. आमचे आमी हें नकोच, केन्नाच आयकोंक ना. देवाक जाय तें देव करतलो आमच्या जिवितान. आयकोंक ना? आयकलां आनी आमी म्हणलाय. देवाची खोशी दिसता फॉर मी टू सफर लायक दीस. सिस्टर, देवाची खोशी तूं दांडो घेवन भोंवपाक? मागीर आमी देवाची खोशी करता? तूं आयज गोठायेन बरोन म्हणटली आयज सान म्हाका ह्या दाण्याचो सपोर्ट नाका, जेजू जावन आसा म्हजो धीर आदार आनी बरवसो. तूं तयार आसाय? इजिप्ट देवान आमकां भायर काडली. आतां तूं तयार आसा इजिप्टाक तुज्या भितरल्यान भायर काडूंक? तुजेर आहा. देव म्हणचो ना दी तो दांडो म्हाका. एग्जाम्पल उदाहरण दिता. देव म्हणचो ना दी ते कोश्ट म्हाका. तूं दी तेका. तूं दी तेका. आमच्या जिवितान अशी बदलावणी येवंक जाय. तूं जावंक जाय येरांक गोवाय जेजूची. आमी जावंक जाय जेजूची गोवाय दुसऱ्यांक, जो म्हाका सोदां सोदां काल पळयता. जेजू खोशी आसा तुका ह्याच वेळार पेकोवणी दिवपाक. जोण एकल्याक आमकां हांव तयार आसा ती घेवपाक. जेजू आयलो आमचे सरशी आमकां पिडेंतल्यान भलायकी दिवपाक. आमच्या जॉयंटांनी ताणें आपणाचें रगत सोडलां. आमच्या शिरांनी तेजें रगत घोळटा. आमच्या कुडींत ताजें जिवीत घोळटा. म्हजो बरवसो कित्याचेर आसा? आमकां जण एकल्याक हो प्रश्न. हांव कोणाचेर पाती येता? देवान सांगलां तें करूंक हांव तयार आसा, काय म्हज्या जिवितान तें घडोवन येयना म्हूण हांव बसून रडोंक तयार आसा? आमकां जण एकल्याक हो प्रश्न. Hallelujah. Now, their voice rose in a great chorus of protest against Moses and Aaron. आता एरनाचेर आनी मोजेसाचेर ती रागार जाली. आमकां हांगा तुवें मरोंक हाडल्या. हांगा मरपाच्या बदलाक आमी इजिप्टान मेलोली जाल्यार चड बरी. पूण देवाची बासावणी कितें? प्रॉमीस लँड. देवाची बासावणी तुका ह्या दुयेंसान रावपाक ना. देवाची बासावणी तुका कोश्टान रावपाची ना. देवाची बासावणी तुका दुखान रावपाची ना.
देवाची बासावणी तुका गोरीबसाणेन रावपाची ना. देवाची बासावणी तुका एकसुरेर रावपाची ना. देवाची बासावणी तुका कसलेच वायट परिस्थितीन वायट स्वभावान रावपाची ना. पूण आसा हांव तयार त्याच्या उतराक पाळो दिवन तो सांगता त्या रस्त्यार चलपाक. हालेलुया. देवाची बासावणी तुका आनी म्हाका त्या बासायलेल्या देसांत वसोंक. पूण त्या बासायलेल्या देसांत वयतलो जाल्यार कालिबाच्या आनी जोशुआच्या भितर जो आत्मो हा भावार्थाचो, तो भावार्थाचो आत्मो तुज्या आनी म्हाज्या भितर आमकां जाय. Yes, at once let us go. To spirit. We can possess it. To spirit. We can overcome it. To spirit. We are well able. To spirit amka jai. Hallelujah. And how faith cometh? By hearing, and hearing by the word of God. Koso भावार्थ येता? देवाचे उतर आयकॉन आनी आयकॉन आमकां भावार्थ येता. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. ही शिकोण आमी आतां 2 वरां बसता, 3 वरां बसता, 3.5 वरां बसता. It's not about how long we are sitting. It's about what I am receiving. You might sit for 5 seconds and you receive the right word, your life would be transformed. You might sit here for 5 hours and you have not received the word, it's nothing use. 2 सेकंडांपासून हांव कितें आयकता तें तर आपणायता, म्हजें जिवीत बदलतलें. पूण हांव 5 वरांपासून तर हांगा बसलें आनी सारकें आयकलें, पूण ध्यान मन दिवंक ना, म्हज्या जिवितान आपणावंक ना तें उतर. तूं 5 न्हू, तूं 5 वर्सां बस, कांयच बदलचें ना. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. आनी आमी एक घोडी पासून वेस्ट करूंक जायना. कित्याक? एक घोडी वेस्ट करप म्हणजे त्या अरण्यांत रावप. कोणाक जाय अरण्यांत रावंक? देव माना दितालो ना. होय, देव दयाळ, सासना. His mercy endures forever. His mercy, तेजी काकूत सासनांक तोखता तसली. ती रोळली भूक लागली म्हूण, ती रोळली तान लागली म्हूण. देवान कसलें अजाप केलें? स्वर्गांत दोव पडटालो आनी तेजी माना जाताली. Praise God. It's like a dew कसो, दोव कसो, white color. हय. Hallelujah. But that is not an eternal solution for them. तो सासणांक न्हू, तो 40 वर्सांकूच. काय देवाची मांडणी कितें आसली तांकां? बासायलेल्या देसान वचपाची. आनी द मुमेंट दे एंटर्ड इन दॅट लँड, माना स्टॉप्ड. दॅट मिन्स वॉट? तेचो अर्थ कितें? अशी समजणी येता की देव आमच्या जिवितान सगलें बरेंपण ताणें केलां. पूण जेन्ना तुका तें उतर मेळटा, तें उतर तुवें आपणाक जाय, तें जिवितान तुज्या तें घडोवन येता तें पळोवपाक. रेडीमेड कांय ना. इट वील कॉस्ट यू. कॉस्ट यू वॉट? नॉट अ बिग लॉंग प्रेयर्स. इट वील कॉस्ट यू युअर बिलीफ. आमकां दिसता आमी व्हडली मागणी केली जाल्यार हें जातलें म्हज्या जिवितान. चडान चड वेळ हांवें देवाक दिलो जाल्यार जातलें. तूं वेळ दी, तूं ना दी, ताणें केलां. आनी हें जावन आसा शुभ वर्तमानाची खबर. तूं तुजो वेळ दी ना दी, पूण ताणें केलां. पूण तुका जें कितें करूंक जाय, भावार्थ दवरपाचें, तेन्नाच तुज्या त्या जिवितान घडोवन येता. ही समजणी आमी झोण एकल्यान घेवंक जाय. म्हज्या जिवितान म्हाका बरेंपण दिसना बिकॉज आय नीड टू पॉजेस इट बाय फेथ. आय नीड टू ओवरकम अनबिलीफाचेर, अनभावार्थाचेर ऊंच चडोन भावार्थान हांवें वचोन ते कब्जो घेवंक जाय. हालेलुया. इफ आय टेल यू, सिस्टर, इफ आय टेल यू, हांगा एक कोदेल दवरता, ओके? आय कीप हियर वन चेअर अँड लेट्स से इट इज अ लंच टायम, ओके? अँड जस्ट यू एंड मी दोगांच आहा आमी, आनी कोण ना. आनी हिंगा कोदेल आहा. जेवण आतां हांवें खंय दवरलां? जेवण दिवपी हांव सपोज, ओके? जेवण हांवें खंय दवरलां? कोदेलाचेर, ओके? आनी आतां हांव कितें म्हणटा? यू आर हंग्री, यू वॉन्ट दॅट फूड. फूड वील कम टू यू ऑर यू हॅव टू गो टू द फूड? Now, the food is here, you are there. आता तूं तर जेवणा कडेन येना, तुज्यान म्हणून येता म्हाका जेवणूच दिवंक ना, म्हाका जेवणूच मेळोंक ना. कित्याक म्हणिनाय तूं? कित्याक जेवण आसा. तुवें उबें रावन वचोन तें जेवण घेवंक जाय. इन द सेम वे देवान आमकां सगलें क्रिस्ता सवें दिलां. Ephesians 1:3 म्हणटा आमकां God has blessed us with every
spiritual blessing. But how will you get it? You need to possess it by faith. You need to possess it by faith. भावार्थान तें घेवंक जाय. कशें? उच्चारणी नियाळ. कितले सोंपें न्हय, पूण तेंच करपाक आमकां डिफिकल्ट. येस ओ नो? कितले सोंपें देवान आमकां दिलां. आमकां खंय वचोन कांय करून हाडपाची गरज ना. फळ पासून त्या जाग्याचेर हाडूंक लायलेलें. कसलें? रेडी फळ. कसलें फळ? रेडी जाल्लेलें फळ. उत्पन्न करून न्हय, रेडी फळ घेवन आयले. देवान सगळें आमकां रेडी केलां. भावार्थान आमी ताचेर कब्जो घेवंक जाय. पावलू सांगता तिमोथीक सांगता पावलू, यू नीड टू फायट अ गुड फायट ऑफ फेथ. सो आमकां झूज आहा, आमकां वॉर आहा. कसलें? भावार्थाचें वॉर आहा आमकां. भावार्थाचें झूज आहा आमकां. एका भावार्थ्याक भावार्थाचें झूज आहा. जेन्ना भावार्थान आमी झुजतेली तेन्नाच तेजेर आमी कब्जो करूंक पावतली. जायते पाटी आमी टेस्टमनी आयकतात, वय ना? आमी लोकांचे टेस्टमनी आयकना? कितें सांगतात ती येतात आनी कशी टेस्टमनी दिता? टेस्टमनी कोणी सांगता आसतना कशी सांगता? कशें आसलें? भावार्था वरवीं. आनी कितें दिता आमकां एविडन्स? देवाचें उतर. कशें जिवितान घडोवन आयलें? हांवें तें उतर सोत मानलें. तें उतर हांवें उलोयलें, कन्फेस केलें. आनी कितेंय तांचे द वे दे हॅव पुट इट इन अ प्रोसेस. थोडीं जाणां वॉलाचेर स्क्रिप्चर मारतलीं, थोडीं जाणां दीस आनी रात तेजो नियाळ सुरू करतलीं. आनी त्या प्रमाणे तेंच्या जिवितान ती बदलावणी पळयता आनी ती टेस्टमनी येवन ती सांगता. टेस्टमनी बेश्टीच जातली? लेबर आहा वो ना, पॉझेसिंग पार्ट आहा वो ना. तेंच्यांनी ती पेकोवणी कशी पॉझेस केली, तांच्यांनी त्या वायटांतल्यान सुटका कशी पॉझेस केली, कशी देवाच्या उतरांतल्यान. जेन्ना अब्रामाच्या जिवितान पासून आमी पळयता, जेनेसीस 15 आमी पळयता, वेन एब्राहम बिलीव्ड गॉड imputed righteousness on him. जेन्ना अब्रामान सोत मानले, देवान तेका नितीवोन थारायलो. केन्ना सोत मानले? कित्याचेर? तेच्या उतराचेर. सो उतर नासतना आमी कितेंच पॉझेस करूंक जायना. उतर नासतना आमी कितेंच मेळोवन घेवपाक जायना. उतराची उच्चारणी नासतना म्हज्या जिवितान बदलावणी ना. दीस आनी रात म्हाका उतराचेर नियाळ आसपाक जाय, तोंडांतल्यान उच्चारणी आसपाक जाय. आतां पळय, द वॉयसीस रोज इन अ ग्रेट. आतां हांगासर तेंची कितें परिस्थिती जाली? दे प्रोटेस्ट अगेन्स्ट मोझेस एंड एरन. इफ ओनली वी हॅड डायड इन इजिप्ट और इवन हियर इन द विल्डरनेस दे कंप्लेन. देवाचेर पातयेवपाचें सांडून रातभर रोळ्ळी, ल्हान ताळ्यान व्हडल्या ताळ्यान. ल्हान ताळ्यान तुमचे ताळे व्हडले आहा? आसात? आसा वो ना? सोकाणी वशी वयर आयकोंक येतालो. प्रेज गॉड. वो ताळो देवान आमकां दिला. ब्लेसिंग, आशिर्वाद तो देवाचो, देणें तें देवाचें. ओके, हे देणें देवान आमकां दिलां, तेजे मोहिमेकूच आमी उपयोग करपाक जाय. करिना जाल्यार कितें? अरोणें. करिना जाल्यार कितें आमकां? wilderness. Yes or no? But that is not the final desire of God for you and I. It is we who choose that. आमी विचून काडटा. ओरोणे आमी विचून काडटा जेन्ना आमी ऑन भावार्थान जियेता. नव्या करारान पासून आमी पळयता, ऑन भावार्थ्याक लागून इस्रायल परजा बासायलेल्या देशान वसोंक पावली ना. That's why the word of God says we all have to labor to enter in the promised land. We need to enter in that rest by faith. एकूच पातोक उरला, ऑन भावार्थीपण. स्वर्गीचे राज एका मनशाक फावो जावचें ना. एका लागून न्हय की तो वायट करून करता, कितें करता म्हूण. पूण बायबल म्हणटा भावार्थ ना, ऑन भावार्थी आसा जाल्यार आमकां त्या राजान भितर सरोंक इम्पॉसिबल. वी विल नॉट एंटर इफ वी हॅव अनबिलीफ. आनी हें उतर सोत मानपाक आमचें गिन्यान आमकां नाका. आमचें खालतिकाय, हंबलनेस
ह्युमिलिटी टू एक्सेप्ट द वर्ड एज इट इज. आमचें गिन्यान आमचें इंटलेक्च्युअल हे उतर स्वत मानपाक चलना. सांपावलो म्हणटा देवाचें राज म्हणटा उतरांनी न्हय पूण देवाची पदवी. द पावर ऑफ गॉड. हालेलुया. आतां जेन्ना तांकां सोयीक मेळलो तांच्यांनी कितें केलें? कंप्लेन केलें. नाव वाय इज दीस लॉर्ड गो थर्ड वर्स प्लीज. Why is the Lord taking us to this country only to have us die in battle? Look at the question. आमकां ह्या ओरोण्यांत ह्या झुजान आमकां मोरपाक देवान हांगासर हाडल्या. आमकां मोरपाक. पूण देवान तांकां माना दिवपाक स्टार्ट केलोली. देवान तांकां दोंगरांतल्यान उदक येवंक केन्ना येवचें ना खोडपांतल्यान त्या खोडपांतल्यान उदक दिलें. फॉरगेट अबाउट दॅट. हें सगलें म्हणटा विल्डरनसांत जालें. पूण जेन्ना ती भायर सरली फाटल्यान पळयता राजा येता जिवेशी मारूंक. फुडें वेता व्हडलो दर्या. खंय पुणी धांवपाचें? समजता? फाटल्यान पळयता आमी म्हणटा न्हू आगे कुआं पिचे खाई. येस न्हू? खंय म्हणून धांव फुडल्यान न्हय फाटल्यान बाय. करेक्ट न्हय? हीच परिस्थिती जाली. कोणाची? इस्रायल पोरचेची. ओरोण्यान जेन्ना वयच्या पयलें जेन्ना इजिप्टान त्यान भायर सरलें जेन्ना दुस्मान फाटल्यान धांवता फुडल्यान हा दर्या. वय ना रेड सी हा फुडल्यान. कितें कोत्तले? देन ऑल्सो दे क्रायड. Moses also cried for the Lord and he said, why you are crying me? What you have in your hand, मार ती बॉडी त्या दर्याचेर. कितें म्हणलें देवान? तूं म्हाका कित्याक रडटाय? मोजेस पासून देवाक रडलो. देवाक उलो मारलो ताणें. पुस्तक आमकां म्हणटा उलो मारलो. देव म्हणटा तूं म्हाका कित्याक रडटाय? आसा हातीन तें मार त्या दर्याचेर. कोणें दिली आज्ञा? हां. कितें आसा हातान कितें आहा? स्टफ, द रॉड, बॉडी. तो दांडो मार त्या दर्याचेर. कितें आसा तुज्या तोंडान? उतर. उलय तें उतर त्या परिस्थितीचेर. उलय तें उतर त्या परिस्थितीचेर. उलय तें उतर त्या दर्याचेर जो आडयता तुका. तुजें बरेंपण पळोवपाक देवान बसयलां तें. हालेलुया. थँक यू जीसस. उलयता काय आमी? उलय. आनी जेन्ना तो उलयता दर्या दोशी जाता. आनी दर्या दोशी जाता तेन्ना कितें जाता? तूं चिंत द रेड सी हाव बीग इट वूड बी. कितले व्हडलो दर्या आसतलो तो त्या वेळार. आनी दोनी वतांनी वॉल्स क्रिएट जाली उदकाचे वॉल्स. कॅन यू इमॅजिन? कितें जालें? उदकाचे वोटी क्रिएट जाले उदकाचे आनी मोदें वाट जाली. आतां त्या वाटेन पासून चलतना भावार्थ नासतना त्या वाटेन पावल मारूंक जाता? जाता? ना. पडलें जाल्यार in the book of I think Hebrews it says by faith the congregation the Israelite crossed the Red Sea by faith म्हणला. म्हणजे भावार्थ तेन्ना तांकां आसलो. भावार्थान म्हणटा ताणीन दर्या क्रॉस केलो. Can you find that verse for me? By faith they crossed the Red Sea. Because आमी पळोवंक जाय कितें शिकोया हांगा. The Lord is saying something. Which one? Hebrews? No, it should be in Hebrews 11. Can you put? It was by faith that the people of Israel went right through the Red Sea as though they were on dry ground. But when the Egyptians tried to follow, they were all drowned. Do you see the evidence? What evidence आमी पळयला हांगा कितें म्हणटा तो? It was by faith. भावार्थान the people of Israel went right through the Red Sea. When you walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Now at that time, तांकां कितें आसलोलें? भावार्थ आसलोलो. सुरवात जेन्ना जेजूचे उतरान आयकले फॉर द फर्स्ट टायम भावार्थ आसलोलो. जशी जशी परिस्थिती वाडटा तसो तसो भावार्थ चकनाचूर. हालेलुया. समजता? ही पोरसां आतां कितें म्हणटा कंप्लेन करता. ही केन्नाची खबर? ही पयलींची खबर. वय ना? जेन्ना आतां तांकां आमी आतां पळयता प्रॉमिस लँडान वचपाचो टायम वे आफ्टरवर्ड्स इट केम. येस नो?
But this is the beginning, right, where they started. So in the beginning, it was by faith. बावार्थान त्यांच्यानी दोरयांतल्यान ती पासार जाली. बावार्थान. समजता? बावार्थ नासतना देवाक आमी मानवलेली जायना. पूण बावार्थान जेन्ना ती पासार जाली, तेन्ना बावार्थ आसलोलो सुरवातेक. बट जेन्ना परते आतां नंबर्स 14 आमी पळयता, आतां कितें जाता? बावार्थ बदललो. समजता? पयलो बावार्थ आसलो वो नासलो. सो इवन फॉर अस इन द बिगिनिंग आमकां बावार्थ आसता. आमी बावार्थान स्वत मानता. पूण जशे जशे आमचे दीस पासार जाता, दॅट्स वाय एवरी डे देवाची नवी कृपा, नवी मोहिमा. समजता? सदां काल इट्स अ न्यू डे फॉर अस. आनी सदांच्या दिसाक आमची तयारी आमी करूंक जाय. काल हांव एनॉयंटेड आसलें म्हूण आयजूय आसतलें म्हूण कांय गॅरंटी ना. कित्याक इट डिपेंड ऑन यू, हाव यू लिव युअर लायफ. प्रेज द लॉर्ड. समजता? काल म्हजे सगळे बेस्ट दीस गेलोलो, सगळे बरें केलेलें देवान. डज नॉट मीन दॅट फाल्यां पासून सगळें बेस्ट आसतलें तें तुजेर थरलेलें आहा. तूं कितलो बावार्थान चलताय. चोर येतलो चोरपाक, जिवेशी मारपाक आनी इबाड करपाक. पूण तूं कितलें देवाचें उतर तुज्या जिवितान आपणायता आनी त्या उतरा प्रमाणे बावार्थान चलता, त्या प्रमाणे तुजें जिवीत, आमचें जिवीत आसतलें. हालेलुया. जेन्ना तेंच्यांनी दोर्या क्रॉस केलो येदो व्हडलो, तेन्ना कितें जालें? बावार्थान. आनी त्या टायमार तांकां कितें जालें? फाटल्यान येता कोण? दुस्मान. फुडें हा दोर्या. सो फुडें वसोंकूच जाय. यू नो समथींग, देव आमकां हांगा शिकयता की आमच्या फाटल्यान तर दुस्मान लागोना, बावार्थूय उत्पन्न. सो दुस्मान फाटीक लागता तेन्ना बेजार जावया नाका, बावार्थान वाडया. समजलें? जायते फाटी तो त्रास कोता, वो त्रास कोता, तो सोयग मेवला तुका बावार्थान चलपाक. पूण आमी तो सोयग म्हूण मानून घेना. आमी कितें म्हणटा? लोक त्रास कोता. आतां हे दुस्मान फाटीक लागोंक नाहले? फेरो राजा सगळो जिवेशी मारूंक येतालो फाटल्यान, वय ना. पूण जेन्ना तो फेरो राजा येता, ये फुडें फुडें धांवता, फुडें हा दोर्या. आतां वाट रेडी जाली. हा, वय वय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. प्रेज गॉड. इट्स गुड, वी आर लर्निंग, वी शूड लर्न. आमकां गमोंक जाय कोण फाटल्यान येता. राजा म्हणचे कोण? फेरो राजा दुस्मान न्हय. आतां तुज्या फाटल्यान दुस्मान ना? वय, तुज्या फाटल्यान दुस्मान आमच्या ना? आमच्या फाटल्यान दुस्मान ना? तुका दुस्मान आहो ना? हा, ते फेरो राजा म्हणया इजिप्टाचे. ओके, तांकां आमी कशें कन्सिडर करतली? राजा येता आमकां मारपाक, जिवेशी मारपाक, वय वो ना. पूण तूं कितें चिंतलोय? आतां हांव मोतां, मार म्हाका येवन, वय. वो आमी कशी धांवतली? बासायल्या त्या देसान. इट वॉज बाय फेथ. देवान जो आमच्या मुखार जो रस्तो उक्तो केला, बावार्थान त्या रस्त्यार आमी चलपाक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीसस. ही शिकवण तुमच्या जिवितान एक उजवाड कसो येवन दी. अशी किरणां तुमच्या जिवितान ही जावन न्ही, कसल्याच काळोखाक आनीक तुमच्या जिवितान जागो उरचो ना. हालेलुया. ही शिकवण आमच्या जिवितान अशी येवन न्ही, इन दॅट फोर्स दॅट नो डार्कनेस विल स्टे इन आवर लायफ. कोंकणी वाच 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 न्हय. बावार्थाक लागून तांणी तांबडो दोर्या, सुकी जमीन जाल्ले पोरी उतरायलो. हा, बावार्थान लागून, बावार्थाक लागून तांणी तांबडो दोर्या, सुकी जमीन कशी चलोंक लागली. डू यू रिमेंबर पीटर वॉज वॉकिंग ऑन द वॉटर एज इफ लायक ही इज वॉकिंग ऑन अ लँड, ड्राय ग्राउंड. येस और नो? लँड. आर यू अंडरस्टँडिंग? डज इट रिमाइंड यू ऑफ पीटर नाव? येस और नो? आता ती कितें म्हणटा? बावार्थाक लागून तांणी तांबडो दोर्या, सुकी जमीन कशी ती चलोंक लागली. कित्याक लागून? बावार्थाक लागून. पेद्रून कितें म्हणलें? तूं तर सोमी जाल्यार म्हाका तुजे सरशी येसो कर, वय ना. आनी तो म्हणटा जेसू कितें? 10 उतरां एकूच उतर, काम. कितें उतर जेसूचें? काम. आनी आमी ना, पूण म्हाजें हें प्रॉब्लम ना, म्हाजें पेकॉट दुखता ना, म्हाका तें जाता ना, म्हाका हें जाता, तो बरो न्हू, हो बरो न्हू. फॉरगेट अबाउट दॅट. यू कम इफ यू बिलीव. तूं पावल मार तुका बावार्थ आहा जाल्यार. कित्याक बावार्थानूच तुज्यान तांबड्या दोर्याचेर तुजें पावल मारूंक जाता. हालेलुया. बावार्थानूच तुज्यान. बावार्थ ना जाल्यार देवाकूय मानवलेले आमी जायना. आनी बावार्थ कसो येता? सो आयच्यान आमी मेजर करूंक जाय आमी कितले देवाचे उतर आयकता. हालेलुया.
थँक्यू जीसस. सो जेन्ना पेद्रूक जेसून म्हणलें कितें तो म्हणटा तूं तर जेसू सोमी जाल्यार म्हाका ये सारको को. जे पेद्रू उलयलो कितलें देवान कितें जेसून म्हणलें कम 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 इट्स मी कम आय नो हू आय एम यू कम. It is not that Jesus know who he is, but do we know who he is? जेजू जाणा पूण कोण तो पूण आमी जाणा जेजू कोण तो. म्हज्या जिवितान तूं तर जाणाय तूं तांबड्या दर्याचेर सुकी जमीन कशी समजून तूं चलतलोय. तांबडो दर्या इज युअर हिंड्रन्स टू सी द गुडनेस ऑफ गॉड इन युअर लायफ. द रेड सी इज अ हिंड्रन्स फॉर अस to see the promises what God has declared for us. And to achieve and to possess that, by faith, we need to keep walking on that Red Sea, which is hindering us as if we are walking on a dry ground. And Pedro गेलो. And Pedro चलता. कितें जालें? घोस करून लारा. वयव ना. दर्याचो आवाज आयकलो मी पावसान स्पेशली. वादळ मोड जाता तेन्ना कितें येता? आवाज येता कसो येता दर्याचो आवाज कोण करूंक शकता? हा कशी लारां येता ओशी येवन पडटा घो घो. दर्या देगेर कोण रावतात? एनीबडी स्टेज नियर द सी सायड? आमीच रावता आसतलीं. हालेलुया. मातशें फुडें. बट हॅव यू नेवर बीन टू द बीच सायड ड्युरींग द स्टॉर्मी मोड वारें मोड जाता तेन्ना? दर्याक आवाज आहा ओ ना? दर्याक आवाज आहा ओ ना? नाजाल्यार आतां प्ले करूंक लायता टीव्हीचेर. दर्याक आवाज आहा आनी तो दर्याचो आवाज येता तेन्ना भियेतात वयव ना. आनी कितें तुफान आसलें वो ना दर्यान. दर्याचे मोड जाता आवाज जाता. पेद्रू खूंय आहा पेद्रू? पेद्रू पळयता पयलीं मोड तुफान आनी पेद्रू भितर. कितें पळयलें ताणें? तुफान पळयलें. कितें आयकलें ताणें? दुस्मानाचो ताळो. सैतान कसो येता? He comes and makes a sound like a roaring lion. Hallelujah. How the devil comes to devour you, to eat you up. How he comes? He makes sound like a lion. And कसलो तो? Like a roaring lion. Lion कसो आवाज करता? ना म्हाका जायना तुमी करात. लायनाचो आवाज गरजणां घालता पळय शिव आवाज कसो? सांगा गरजणाचो आवाज व्हडलो येता वो येना? पूण बायबल आमकां कितें म्हणटा? जेम्स 4:7 Peter which 1 Peter 5:8 can we go there? 5:8 shall we continue for a little time more? Okay. Praise God. ब्रदर एकूच येस येता उरलेल्यांचेय चित. ओके गो केजेवी प्लीज. ओके थोडी म्हणटा आसली सिस्टर तूं आमकां कित्याक विचारता? तूं जाणा न्हू आमी ना म्हणची ना म्हण. तूं विचारनासतना समज म्हज्या मनान कितें चलता. हालेलुया. ओके बी सोबर बी विजिलंट बिकॉज योर एडवर्सरी द डेव्हिल. कोण तुजो एडवर्सरी? कोण तुजो दुस्मान? The devil as a roaring lion. Is he a roaring lion? 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 He is like a roaring lion. Understand this. Jesus is the lion of the tribe of Judah. Hallelujah. Adversary come like a roaring lion. Understanding? He always comes in that fakeness. He fakes. Understanding? तो एक फोटी घेऊन येता. फेक कसो जावन येता. प्रिटेंड करून येता. समजता? Let's understand. तो कितें म्हणटा? As a roaring lion walketh about seeking whom he may devour. Read please in Konkani. चतुर रावात. चतुर रावात सोगली. जागृत रावात. देवचार तुमचो दुस्मान गरज घालतल्या. कितें घालतल्या? गरज घालतल्या शिवा सारको आपणाक कोणूय गिरासूंक सांपडत गाय म्हूण पळयोवन तुमचे भोंवतणी
फिरत आसा. आसा. पेद्रू जेन्ना पावल मारले भावार्थाचे गरजण आयली सायडीक सावन आयकोंक वय ना दोरयाचो आवाज आयलो गरजण आयकोंक आयली दोरयाचो आवाज जालो जेन्ना व्हडलो आवाज जाता इट्स द लाय ऑफ द डेव्हिल to make you fearful and put that fear inside of you. But it depends where is your eyes fixed on. दुस्मान येता देंवचार तुमचो दुस्मान येता आनी शिवां भाशेन म्हणटा गरजणां घालतलो तो फकत आवाज कोत्ता कित्याक तो दांत नासलेलो शिव त्याचे दांत कोणे काडल्या तो दांत नासलेलो शिव तो आमी भियेतात ताका कित्याक दांत नासल्या शिवांक तूं भियेताय कित्याक भिवची ना आमी शिवाचे हातयार खंय हा पावर कित्यान हा ताज्या दांतान रायट येस ओ नो नागशोय दांत ना तो शिव आनी कितें ताकदवर आसतलो मेन कितें कोता तो फाफशिताव पयलो गोडोता फर्स्ट ही कॅचीज यू रायट दांतान गोडोता येस ओ नो पूण जेजून तेजे दांतूच काडल्या जेजून तेचे दांत काडल्या खंय हा एविडन्स Colossians 2:14 Colossians 2:14 can we read then we'll come back here okay blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross, go down, and having spoiled principalities and power, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Hallelujah. Okay, go some simple translation. Go NLT. 14 and 15 we'll read. Okay. He cancelled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. आमच्या नावार जे कितें पळय डॉक्युमेंट आसले आमच्या विरुद्ध वय ना जेन्ना कोणाच्या नावार एक त्यांच्या विरुद्ध डॉक्युमेंट्स आहा एविडन्स आहा अगेन्स्ट आमी कशी आसतली एक कैदी कशी वय ना अपराधी कैदी मीन्स अपराधी पूण जेजून कितें केलें ही कॅन्सल्ड द record of the charges against you and I. This is what Jesus came for to do. जेसू हे करपाक आयलोलो आमच्या विरुद्ध जे कितें पळय रिकॉर्ड आसलो बरयलेलो आयज आमी म्हणटा न्हू हांव पात की हांवें तें केलोलें हें केलोलें समजता जायते हांव वायट मनीस म्हाका तें फावना म्हाका हें फावना हें आमच्या नांवार पळय कितें रेकॉर्ड आसलोलो हें सगलें जेजून कितें केलां ही कॅन्सल्ड द record charges against us and took it away by nailing it to the cross when 2000 years ago. Let's give a big hand to the Lord for this. Hallelujah. And we won the victory through Jesus Christ. You are the righteousness of God in Christ Jesus because what Jesus did for you on the cross. Hallelujah. And this is a good news for you and I. That is why we say all teka lagun ami munta bogor ami zoitivon Christas hove ami zoitivon Christas hove soitanak dusmanak mojer koslos odikar na jori tor to yeta ani gorzona galta taja gorzona haंव कान दिना कित्याक म्हाका गुड न्यूज खबर हा ताजे दांत जेजून काडल्या जे ताजे हातयार आमच्या विरुद्ध आसलेले पळय ते हालेलुया दुश्मनाचे दांत काडल्या जेजून कशे ही नेल्ड इट टू द क्रॉस व्हॉट द एविडन्स वॉज देर अगेन्स्ट यू एंड आय आमच्या बद्दल जे कितें प्रूफ आसलोले आमी वायट म्हूण हालेलुया हे सगले ताणें खुर्साचेर ही नेलिंग इट टू द क्रॉस इन दीस वे ह्या भाशेन ही डिझार्म्ड द स्पिरिच्युअल रुलर्स अँड अथॉरिटीज ही डिझार्म्ड he shamed them publicly by his victory over them on the go down he shamed them publicly by his victory over them on the cross. Do you know what does this mean? दुश्मनांक आमचेर पदवी असलेली वय ना केन्ना ती जेन्ना आदामान उतर देवाचे मोडले ताच्या भितर पातकी सोयम आयलो आनी मुनीस सैतानाचो दुश्मनाचो गुलाम जालो आनी आमी जियेताले जिवीत गुलामपणाचे
तेका लागून आमकां सगळे वायट करून आमच्या भितर आमकां नाका पासून जाल्यार आमी करतालीं. हालेलुया. पूण ह्यातूंतले आमकां सोडोवपाक जेजू आयलो आनी जेजू कुर्सार मेलो म्हजी पातकांच बोगसूंक न्हय. देर इज मच 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 मोर देन दॅट वॉट ही गेव अस, दॅट टुडे डेवल हॅज नो मोर पावर ओवर यू एंड आय. हालेलुया. आमी जायते फाटी म्हणटा सोयतान न्हय ताणें नाडलो, तुवें दिलें नाडूंक. सोयतानाक आमकां नाडपाक कसलोच अधिकार ना, कित्याक तेजो जो आमचेर अधिकार आसलो जेजून तो असो डिजाम म्हणजे असो वोडून काडलो ताचे कडल्यान, वोडून काडलो. जी पदवी मनशाचेर दुस्मानाक आसली जेजून ती पदवी सोयताना कडल्यान वोडून काडली आनी ताजो नाश केलो. खंयसर पब्लिकली ताणें ताका कितें म्हणटा तो एक्सपोज केलो, तेजी पदवी काडली, खुर्साचेर रावन आनी ते खुर्सा उदेची ताणें आमकां जोयतीवणपण मेळोवन दिलां. वी आर विक्टोरियस. टुडे वी से दॅट वी आर विक्टोरियस इन क्रायस्ट बिकॉज जीसस वेंट ऑन द क्रॉस फॉर यू एंड आय. आयज आमी ह्या तोंडान म्हणटा आमी जोयतीवण क्रिस्तास हवे, कित्याक जेजून आपूण खुर्सार वचोन आमकां हें जोयत मेळोवन दिलां. हालेलुया. I want you all to go today and meditate on 14 and 15 and study on this scripture. What does it mean? More deeply. Kolayek than ami shikoya. Can you put this in Hindi? 14 and 15? So itanang koso tanen expose kela daat kadla teje poya. Compare if you go, no, you will be having there. Go down. It's okay. Nazale, no problem. We can read it. Konkani was 14, 15. 2, 14 and 15. Read, sister. सोमूर्तीच्या कायद्या नेमा पासत आमचेर आड आसले तें रिणाचें लेखपत्र ताणें काडून उडयलें आनी तें खुर्सार खिळावन ताचो नाश केलो. आमच्या विरुद्ध जे पत्र असले ते कितें केले? ताचो ताणें नाश केलो. ओके, नेक्स्ट. अशें ताणें अधिकाऱ्यांची आनी अधिपतींची पदवी काडून घेतली आनी कोयदी कशे आपल्या जोयताच्या परिवारांत तांकां वरून सगल्या रोचना मुखार. 15th verse? Yes. 15th, no? Read. तांकां फिरयले. हालेलुया. ओके. तुम्ही कोंकणी ट्रान्सलेशन घेयात, इंग्लिशूय घेयात. ओके? आनी हेजेर तुमी मनन करात. तुमकां आनीक डीप समजतलें. हे इफ यू गो टू सी, कॅन वी गो टू Titus chapter 3? Okay. Okay. But after that, the kindness and the love of God, our Savior, no, previous verse, we'll start from verse 1. Okay. Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrate, to be ready to every good work. Now, to sneak, go down. To speak evil of no man, to be no brawlers but gentle, showing all meekness unto all men. For we ourselves also were sometimes, we were foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. What we were doing? This is who we are at a time before Jesus would disarm the powers and the principalities. हे सगळे आमकां कित्याक जाताले? देवान सुरवातेक आमकां अशी रचलेली एकामेकाचो द्वेष करपाक. Okay, can you put that in NLT, please? I just want to show this scripture so that this is who we are before. Hallelujah. Ata poi. Once we too were foolish and disobedient. We were misled and became slaves to many lusts and
pleasures. Our lives were full of आमचे जिवीत सोगले वाईट असलोले. सोजमता आता जेसून कुर्सार कितें केलें? नाव यू अंडरस्टँडिंग? आता समजून येता. आता आमी Colossians 2:14-15 पळयलो. बरें जमोंक ना. कितें आसलें काय आमचें पयलें? आमी अशीं आसलीं पयलीं. पातकाच्या स्वयंपाक लागोन आमी अशीं आसलीं. आर लायव्स वर कोणाच्यानूच म्हणोंक जायना हांव सुरवातेक सान बरो. काल आमी पळयला आयजाया 64. येस न्हू? आमच्यो बऱ्यो कोरण्यो देवा मुखार बाणशिऱ्या सारक्यो. कित्याक आमच्यो बऱ्यो कोरण्यो आमकां नितीवनपण मेळोवन दिना. आमच्यो बऱ्यो कोरण्यो फकत कितें आमकां दुसऱ्या मुखार वडपण मारपाक. हांवें हें केलां, हांवें तें केलां, आख्खें जिवीत हांव अशें जियेलां, आख्खें जिवीत हांव तसो जियेलां. जेजू सोवें तूं तर असो आनी तसो जियोंक ना. तुजें जिवीत देवा मुखार एका बाणशिऱ्या सारकें. आमचें जिवीत तें कितलेंय बरें आसूं न्ही. एज वी आर गोईंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, देवाच्या उतरा प्रमाणे तर आमी वयता जाल्यार आमच्यो बऱ्यो कोरण्यो त्यो कितल्योय म्हजे नदरेन आनी संवसारा नदरेन त्यो बऱ्यो आसूं न्ही, कितल्योय बऱ्यो आसूं न्ही, पूण आमची बरी कोरणी जावंक जाय आमच्या काळजांतल्यान. जायते फावटी आमी बऱ्यो कोरण्यो करता कित्याक दुसऱ्यांक दाखोवंक, वर जोडपाक. बरें केलां तूं, जायत मनीस दुसऱ्यांक दान करता तसलो, पूण एट द सेम टायम तुका वरूय जाय, आमकां वरूय जाय. आनी तें तर आमकां मेळना. आमी कितें जातात? पूण जी कोरणी आमी करता कसलीय ती जावं उतरा प्रमाणे ती जावंक जाय देवाक मानवता तसली. आनी आमची काळजाची परिस्थिती सगळ्यांत पयली बरी आसपाक जाय. हांगा म्हणटा कितें आमी कशीं आसलीं पयलीं? वी वर मिसलेड एंड बिकेम स्लेव्स टू मेनी लस्ट एंड प्लेजर्स. आवर लायव्स वर फुल ऑफ इवल एंड एनवी एंड वी हेटेड ईच अदर. आयज तर पासून आमी एकामेकाक तर हेट करता. यू डोंट फील एनीथिंग यू नो दॅट हे कितें स्ट्रेंज जाता म्हूण ना. हें मनशाक जाताच, पूण हातूंतल्यान भायर सरपाक देवान आमकां ताचें उतर दिलां. हालेलुया. आतां समजता देवान सोयतानाक. आनी हें सगलें कोणाचें काम? हें सगलें कोणाचें काम? डेव्हलाचें. आतां हें आमी कित्याक कोत्तालीं? कित्याक डेव्हल आमचो कोण जावन आसलो? बापूय. सोयतान आमचो कोण जावन आसलो? बापूय जावन आसलो. आनी तो जेन्ना बापूय तो आमकां सगळें हें करपाक दितालो. वय ना? आमच्या भितर बीं कसलें आसलें? सोयतानाचें. करेक्ट न्हय? आमच्या भितर सीड कसलें आसलें? उतर मोडण्याचें, डिसओबिडियन्साचें, करप्टेबल सीड आमच्या भितर आसलें. ताका लागून आमच्यो कोरण्यो कश्यो जाताल्यो? करप्टेबल जाताल्यो, वायट जाताल्यो. आनी आमी चिंततालीं हांव वायट मनीस. तूं वायट मनीस, तूं वायट करता म्हणून न्हय. तुज्या भितर वायट बी आसा म्हूण आमी वायट करता. समजता? हें समजोंक जाय. हें समजले उपरांत आमी वायट जालें पासून जाल्यार सारकी गिल्टीपणान वयची ना, पूण आमी वयतलीं त्या बिये कडेन जी सासणांक तोखता इनकरप्टेबल आहा पळय ती अविनाशी बियेंत आमी घुसतलीं. समजता? समजता? सो जेन्ना आमची कोरणी सपोज इवल जाता, कितें जाता, आमकां डिप्रेशनान वचपाची, खोंतीन वचपाचो वेळ न्हू तो, पूण आमकां तितूंतल्यान भायर सरोन स्वताचे बियेक इनकरप्टेबल सीड आसा पळय तेका आमी बाळगून दवरपाचो आमच्या जिवितान आमकां गरज. जेन्ना आमी ती बी अविनाशी बी घोट दवरतली, आमची फळांय कसलीं जातलीं? अविनाशी बी आमी बाळगून दवरतलीं, बी फळां कसलीं जातलीं? अविनाशी न्हय. येस न्हू? ही फळां आमकां येवची ना मागीर. समजता? नाव गो बॅक टू दॅट स्क्रिप्चर. 1 Peter 5:8. There we were, no? Then we'll go back again to, oh, time is running. Okay. So, stay alert, watch out for your great enemy. The devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. जेन्ना पेद्रूचें आमी उदाहरण घेतालीं, पेद्रूक देवान म्हटलें यो, आनी तो भायर सरलो. करेक्ट? देवाचें उतर जावन आसा कसलें बी? अविनाशी. तें उतर घेवन तो भायर सरलो आनी 2 पावलां ताणें मारलींच. 2 पावलां ताणें मारलीं. तो गेलो. 2 पावलां मारल्या उपरांत कितें जालें? ताणें गरजणां आयकलीं. ताका लागून आमकां कितें म्हणटा? स्टे अलर्ट, बी सोबर, अलर्ट राव. कोणाची गरजणां तूं आयकता? तूं देवाचो ताळो आयकता काय दुस्मानाची गरजणां? कित्याक दुस्मान फकत दांत नासलेलो, फकत कितें करतलो? गरजणां आवाज कोता आनी आमकां भिवयता. आनी त्या आवाजाक आमी भियेता कित्याक आमी खाली आहा भितर. आमी आवाजाक कित्याक भियेता? भितर आमचें सगळें एम्प्टी आहा. कितें भायर येता तें भितर घेतलें. ताका लागून हें भरूंक जाय पयलें कित्यान? भावार्थाच्या उतरान.
जेन्ना आमच्या काळीज भावार्थाच्या उतरान आमी बरता गोरजोणां लेफ्टाक यो रायटाक यो वी आर अलर्ट वी आर सोबर अँड आवर आयज आर फिक्स्ड अँड गेज्ड ऑन जीसस लूक ऑन टू जीसस म्हणटा वर्ड येस ओ नो जेजूचेर नदर दवरात थिरायात आनी जेन्ना पेद्रून नदर हालयली तो बुडोवंक लागलो नदर केन्ना हालता जेन्ना भावार्थ ना तेगासोर नदर हालता आनी दोलता येस ओ नो नाव गो टू दॅट वर्स अगेन Hebrews 11 29 By faith they walked on the dry ground. Down. Yeah. Okay. हांगासर कितें पयलें आमी भावार्थान 29. It was by faith that the people of Israel went right through the Red Sea. Okay? As though, how they walked? As though, कशें समजोन? As if आमी एका सुक्या जमनीर चलता ते भाशेन ती चलोंक लागली कशी कितें घेवन सांगाता कसली दिवली सांगाता भावार्थाचो दिवो घेवन दोरयान तांबड्या दोरयान ती अशी चोलली ती ड्राय ग्रावंडाचेर चलता पळय तशी ओवरऑल आयज आमी कितें शिकता देवाचें उतर आमच्या कानार आयलां देवाचें उतर आमच्या काळजान आयलां देवाचें उतर आमच्या जिवितान भितर सरलां हें देवाचें उतर भावार्थ धरून आमी कसलेय परिस्थितीन वी नीड टू वॉक थ्रू दॅट बाय फेथ हालेलुया नो गिवींग अप ऑन एनी सिट्युएशन असो भावार्थ आमचो बिल्डअप जावंक जाय असो भावार्थ आमचो उत्पन्न जावंक जाय हांव परिस्थिती म्हजी बदलता ती पळोवं या ना पळोवं हांव कंटिन्यू करतलें कितें हांवें उतर घोट दवरलां पळय तें हालेलुया इमॅजिनेशन हांव गिव अप करचें ना टील आय सी इट नो मॅटर हाव लॉंग इट मायट टेक I will not change my picture till I see it. Hallelujah. एक जिद घेवन बसात ल्हान आसतना आमी जायते जिद करताली न्हू जाय म्हणचे जाय तुमी केला सगल्यांनी सगळीं भुरगीं ल्हान आसतना जाय म्हणचे जाय दिना जाल्यार हांव स्कॉलाक वचना जिद आनी एकदांचें वसो म्हणून मागीर मम्मी दिता वसा चला येसो न्हू जिद दवरूंक जाय देवाच्या उतराचेर नो गिवींग अप त्याग करचें ना हें उतर हांव कित्याक हें उतर जावन आसा ओ विनाशी भी म्हज्या जिवितान इबाड जायना पळय तसलें सासणांक तोखता पळय तसलें हालेलुया थँक्यू जीजस कितें विचारूंक सोदता यू आस्किंग मी समथींग नो 1 Peter 5:8 5:7 Oh, you have forgotten means that's not important. सोडून घाल. If it is important, then you would have remembered. आणि कितें देवान विसरयलां तें आनी उगडास कोन्नाका. Say, if you remember, say. खंयचे? हा, ओके. तें कितें? तेच तें. That word says, आमी पयलीं तशीं आसलीं. पूण देवान आमकां तेज्या करणे उद्देशी जेजूच्या सॅक्रिफिसा उद्देशी आमकां आयज नितीवनपण दिलां ताजो स्वयंब दिला नितीवन इज हीज नेचर आनी देवाचो नेचर जेन्ना आमकां आसता आमचें फळ कशें आसतलें वॉट वूड बी द फ्रूट ऑफ हॅविंग गॉड्स नेचर लव जॉय पीस पेशन्स नॉट इवल अँड हेट्रेड फॉर ईच अदर वेन देर इज लव देर इज नो हेट्रेड हालेलुया वेन देर इज फॉरगिवनेस देर इज नो हेट्रेड When there is patience, there is no uneasiness. Hallelujah. उसके कोणती आसना पाशियस ही सगळीं फळां आमी उत्पन्न करतलीं जेन्ना आमी तेजें बी सांबाळून तेजें उतर सांबाळून आमी चलतलीं आनी आमच्या जिवितान तें आपणायतलीं हालेलुया थँक्यू जीसस प्रेज यू जीसस ओके आमी सगळीं उबी रावया थँक्यू जीसस थँक्यू होली स्पिरीट Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, I thank you. I praise you. जेजू तुका आमी दिनवासता तुका आमी आर्गां दिता हे शिकोवणे पासत आयज जायतें तुवें आमकां शिकयलां आयज जायतें तुवें आमकां आमचे दोळे भावार्थाचे दोळे आमचे आत्मीक दोळे आयज तुवें उक्ते केले जेजू म्हूण तुका आमी आर्गां दिता
जे भशेन आमी उतर पयले कशे भशेन इस्रायल पोरसां वायट खबर आयकोन सगळी रात ती रोडली. तोच वेळ तर आमी परिस्थितीचेर रोडपाचें सोडून आमी तुका वखाणपाक तर आमी सगळी रात सारता. आमी तुजी महिमा पळयता. बसायलेल्या देसान आमी पावता. आयज जें कितें तुवें आमकां बसायलां जेसू, आमी भावार्थान ताचो कब्जा घेवंक तुवें आमकां हे शिकोवणेंतल्यान तयार केल्या म्हूण आमी सोत मानता. कोणूच आमी हांगा एकठांय आसात ती, जी ऑनलायन आमकां एकठांय आसात ती, कोणूच आमी तुज्या उतराचेर गिव अप करिना जावपाक आयज तुवें आमकां बरे तरेन तयार केल्या म्हूण तुका आमी आर्गां दिता. दिनवासतां तुका पवित्र आत्म्या तुजो सांगात तुवें आमकां फावो केलोय. तूं आमचे मदें हाजीर आसलोय. आमकां एक एकल्याक तुवें एके एके तरेन हें उतर समजयलां, शिकयलां म्हूण तुका आर्गां आनी वाखाणणी. वो रितीर तुवें आमकां करपाक एक भाग दिला आनी वो रितीर तुवें सुरू केलाय बापा तुजें उतर परगटोवंक. आनी ह्या रितीराचो जायत्या जाणांक जायत्या तेंच्या जिविताच्या वाटांनी तांकां हो आदार म्हूण तुका आमी आर्गां दिता आनी वाखाणटा. कोण हांगासर येवंक पावोंक ना पूण ती आमकां ऑनलायन आयकता. आनी अशेंच आमी दर म्हयन्या हें कंटिन्यू करता आसतना जायत्या जाणांक तुवें ज्यो वाटो तांकां बंद दिसता, तांबडो दर्या बंद आसा तांकां आडायता कसो दिसता, पूण आयज ह्या उतरांतल्यान जेन्ना भावार्थान ती चलता, जे बंद वाटो आसा त्यो सगल्यो तांच्यो वाटो तुवें सोडयल्या. आनी हें घर, ही तुजी सुवात, हें तुजें मंदीर, ज्या जाग्यार तुजें उतर परगटणी जाता, हें तुवें ओवरफ्लो करून बरोवन वतयलां म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणणी दिता. थँक्यू फादर, थँक्यू जिजस, थँक्यू होली स्पिरीट. हें मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. हालेलुया. देवाक आमी व्हडल्यान आर्गां दिवया.